Hallelujah. Thank you, Jesus. जेजू कारगा, जेजूक महिमा. स्टार्ट करूया बाप येणारो. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींच्या बापा, या वेळा खातीर तुका आर्गा आणि महिमा दिता. जेजू क्रिस्ता, या वेळा खातीर तुका आर्गा आणि महिमा. आमच्या सोम्या दुनिया, आमच्या सर्वांडारा तुका आर्गा आणि महिमा. पवित्र आत्म्या, तू आमच्या भितर देव आणि तू आमकां तुजे उतार शिकोवंक येयला आणि तू तुजे उतार शिकयत आसा आमकां. जेजूजान आसा ते उतार आणि जेजूचो आत्मो आमच्या भितर आसा आणि आमी सादी मनशां हेत आमी शिकोवंक येयला. आमी जेजू क्रिस्तान कोण आणि ह्या वेळार पवित्र आत्म्या तू सगळ्यांचे ओत्मीक कान ओपन करताय, ओत्मीक तेंचे दोळे ओपन करताय. हे उतर तेंच्या जे काळजान वयतले ते तेंकां सुटका दितले, कित्याक तुजे उतर म्हणटा ते 100 जाणां जातले आणि हे 100 तेंकां सुटका दितले. ह्या वेळार पवित्र आत्म्या तू म्हाज्या ताळ्यांतल्यान उलयतलोय, भयणीच्या ताळ्यांतल्यान उलयतलोय. ती आपणाची टेस्टिमनी दिवंक येयल्या, तिच्या ताळ्यांतल्यान तू उलयतलोय. हो टायम तुजो जावन आसा पवित्र आत्म्या आणि सगळे तुज्या हातीन घालता. हे मागणें हांव करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. भाव भयणांनो, देव आमचेशीं उलयता आणि भयण आपणाची टेस्टिमनी दितली. सिस्टर आलिफा आपणाच्या चेडवाची टेस्टिमनी दितली आणि आपणाची थोडी मध्ये ते सांगतले आपणाक बरेपण कशें मेवलां पळय ते देवाच्या उतरान. भुरग्यापणान सावन ते देवाच्या उतरान आसले आणि भुरग्यापणान सावन भाव भयणांनो देवाच्या उतरान रावप म्हणजे कितें तें तुमकां आतां कळोन येतलें. कित्याक आमी देवाच्या उतरान आसपाक जाय आनी कित्याक आमी देवाच्या उतराक सगळ्यांक व्हरतो जागो दिवपाक जाय. कित्याक उतरा उदेशी हो संवसार घडून येयलो. हो जो संवसार जो आमी पळयता हो उतरान देवान उलोवन रचलेलो आसा. आपूण हातीन घेवन कोश्ट काडूंक ना, उतरान उलोवन रचला आनी तीच पदवी तुज्या भितर घातल्या, तीच पदवी म्हाज्या भितर घातल्या. प्रोव्हर्ब्स 18:21 म्हणटा, जिवीत आनी मरण म्हाजे जिवेन आसा, कोण तेजो मोग करता तेजें फळ खाते. Life and death is in the power of my tongue. The one who loves it will eat its fruit. आणि भाव भयणांनो, आमी जिबेचेर तर कंट्रोल धरूंक शिकले जाल्यार जिखले. 90% तुजो सक्सेस हे जिबेर आहा. कित्याक हे जिबेन सावन तुजे तोंडातले उतर जे भायर सरता ती जावन आसा बी. बरी राजाची जावंक नाल्यार ती वायट राजाची जावंक, पूण तोंडातल्यान भायर सरता ती बी. आणि ही बी भाव भयणांनो आमी डेली वोपतात, कसल्यो बियो आमी वोपतात हे आमकां खबर आसपाक जाय. आनी चड हांव टायम काडिना हे भयणीक आपणाची टेस्टिमनी दिवनी. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. म्हणटच भाव भयणांनो आयका आनी जे स्क्रिप्चर तेणेन टेस्टिमनीक घेतलेले ते म्हाजेशीन हांवें अरावंड 20 सुमार कॉपी काडल्या. कोणाची वॉट्सॅप नंबर आहा तांकां हांव वॉट्सॅपाचेर दितलो, कित्याक पेपराचेर मागीर तुमी शेणयतले. आनी हांवें 20 कॉपी हाडल्या हेज्यो. आतां 20 कॉपी कोणाशी मोबायल ना आनी यूज करूंक शकना. इंग्लिशीन आहा ह्यो भाव भयणांनो, म्हणटच मागीर तुमी घेवंक शकता. प्रेज गॉड. Praise the Lord. Argan Jesu. Thank you Holy Spirit. मोगाचे बाब भयणांतो, हांव मुगेली एक मुगे चोडाची टेस्टिमनी सांगता. जायते फावटी हांव जेन्ना मुगे बाय बरो नासलो तेदोनू हांव 2019 हांव सदां म्हणटाली ही टेस्टिमनी हांवूय सांगतलें, कित्याक ही टेस्टिमनी म्हळ्यार व्हडली मेरिकल्स तेगे आमगे जिवितान आमच्या घोराब्यान. प्रेज गॉड. 2019 आनी मुगे बायेक केन्ना कांय जायन आसलोलें आनी ल्हानसोन पयलें म्हळ्यार उतर हांव हूंय वयता थिंगसोन मुगे चेवडाक ल्हान आसतना मुगे चेवडा रिट्रीटा वतालें. हूंय वयता थिंगसोन हांव वता तेका
आनी हूंय जावं ते बाळे इस्कला वयताले आनी जेन्ना म्हाका ल्हानसून देवागे उतराचेर हांव जायते आहलोले उतर म्हळ्यार ल्हानसून आनी हांव काजर जायन पासून अशें करून वयतालें हूंय जाता थिंगसून इगोर्जी मागीर जावं हूंय ब्रादरांगे रिट्रीटा वयतालें आनी तें जालें म्हणटकूच तेकाय व्हरपा लागोलें आनी तें तितलें कोडो ना आसतलें पूण देवागे उतर ती बी तेज काळजांत हांवें गायली देवागे उतर आनी जेन्ना तें वाडोलें बरे भाशेन तें आहलोलें आनी जालें 2019 सडनली मुगे चेवडाक GB सिंड्रम म्हणटाय तें हांव नोको तुम तें आयकिल जाल्यार म्हाका खबर ना हेर सगलीं दुयेंस हांव तें देवाचें उतरां पोरमणें कॅन्सील कोत्ता पूण डॉक्टरान सांगिलां तें हांव तुमकां सांगोता सडनली तेका इस्कला वयता आसतना तें नायता आहलोलें तेका न्हू मसल पेन येवपा लागोली आनी मसल पेन येयली आनी हांव म्हणलें मामा आपणा मसल पेन येवपा लागला आनी डॉक्टरा बले वयलें मागीर आनी 1-2 दिसांनी डॉक्टरा बले व्हरोन हांव तेका म्हणलें जेजू हा कांय जालो ना तुका आनी भाशेन आनी मुगे घोवय बीन आहलो कांय जालो ना तुका तें म्हाका देवागे उतर म्हूण सांगाता हांव सदांच वर्ड ऑफ गॉड हांव कन्फेस कोतालें आनी हांव उतराचेर हांव आसतालें म्हाका खबर आहा कितें जेन्ना मुगल्याय जिवितांत जायते मेरिकल्स जाले ते भाशेन हांव जाणा आहलें ना मुगे चेवडा कित्याक सैतान येता देंवचार येता जायते भाशेन आमकां आमगे जिवीत व्हरपाक म्हणटकूच हांव आमगे अशें करून हांवें देवाचेर विस्वास दवरलो आनी तेका वयलें डॉक्टर म्हणलो तेका मसल पेन येयलें बिश्टेन तेका हें केलें आनी आमी येयलीं सेकेंड डे तेका तेगे न्हू हें एश गेलें सगलें तेगेलें दोळ बीन तेगेलें आख्खी तेगेली बॉडी न्हू हें कोना जाली फंक्शन कांय कोना जाली आनी तेका खूब रावता आसतना तें दिसांनी तेका इस्कला धाडलें थिंग मागीर आमकां म्हणलें आंटी तुगे चेवडा अशें जालां ते डॉक्टरा बली व्हर तेगे तें दुसऱ्या दिसा आसता तेगे तें चड जालें आनी तें अशें करून खूब रावलो कडेन टम टम को पडपा लागोलें तीन अशें करून पडटालें आनी दारा कडेन कितें वाज बी फुडलो आनी हांव म्हणलें जेजू हें कितें जाता तेका आनी अशें करून हांव तितून निराश हें जालना कित्याक हांव जाणा देवागे उतर हांवें म्हणलें जेजू तुजे अमोलीत रोगो तुमगे भुरग्याक हांव घातां तुज्या रोगतान हांव मुगे भुरग्याक कावर कोत्ता कांय जालना मुगे भुरग्याक जेजू म्हाका दिला जेजू तेगे वचनार आनी हे भाशेन हांव तेगे पेकोवटार सगलें हांव तेगे भाशेन कन्फेस कोतालें मागीर हांव तेगे न्हू चायल्ड डॉक्टरा बली वयलो डॉक्टरान तेका सांगिल्लें हांव गेलीं आनी डॉक्टरान तेका चोयतना सांगिल्लें कांय आमकां डॉक्टरान कांय सांगोंक ना तें कितें जालें तें हांव डॉक्टर तेका कितें जालां म्हणलें तो म्हणपा लागलो उमके भाशेन उमके मागीर काड्यांनी तेणें बांबोली व्हरपाक लेटर दिली आनी हिंग ट्रिटमेंट ना नॉर्थाक ट्रिटमेंट ना सावथाक ट्रिटमेंट ना तो मार्गांवूय ना हिंगा बांबोली डायरेक्ट आम कांयच करूं ना आनी सोदां न्हू हांव मुगे बॅगां बायबल कॅरी कोतालें सोदांच मुगे बायबल आनी रोजरी मुगे सोदां मुगे ल्हान आसून हांव मिसा देखून वयत जाल्यार मुगे रोजरी मुगे हातीन दवरून हांव तेच करीत वसप आनी अशें करून आनी मुगे घोवपालो कांय जालें ना तेका भिनाका आमी थंय बसून आमगे मेन म्हणटे आमी घराको कोणा आमगे फॅमिली सांगोना आमी कित्याक हांव जाणा जरी तो थिंग सांगिल्लें जाल्यार आमकां भिरांत येतली आनी मागीर आमकां ती भिरांत येयली जाल्यार कितें जाता मागीर आमकां आनी प्रेशर येतलो आनी मागीर शेजारी तुमकां जाणा कितें जाता तें अशें तेशें आनी हांव केन्ना सांगना म्हाका देखून कितें जाल्यार हांव नेबरांक केन्ना सांगना मागीर डायरेक्ट तेका वयलें आनी मुगे घोवान मुगे घोवाकूय बी खबर आहा मुगे घोव बी म्हजे बारा वयत थिंगसोन आनी पयलीं न्हू हांव 2013 अशें हांव ब्रादर जॉन्सनाक गेलें रिट्रीटाक कालांगूट तेगे रिट्रीट जातालें न्हू थिंगा हांव थिंग तेगे न्हू गेल्लें आनी 2-3 पाट गेलो हांव तेगेन आनी तेदो म्हाका तितू आसोना तितू कोतालें आनी हांव कितें म्हणटालें हें आनसीन म्हणजे कितें कोन्न हें म्हाका करपाचें अरे जाता आनी अशें करून हांव तितू हें आसा पूण वयतालें भाशेन मागीर तेका मागीर हांव वयलें न्हू बांबोली वयलो कोडीन आनी तेका चलोंक जायना आनी दुसरें म्हळ्यार तेका कांय तोंडांतल्यान उतर सुणनाय दोळे हालनाय अशें करून बरें हांव अशें करून सारकें तेगे बता तें कांय आसोना मागीर गेलीं आमी बायबल हांवें वाटेचेर न्हू बायबल ओपन केलो म्हाका बायबलाचें एक उतर मेळ्ळें जॉन चॅप्टर 10:10 सिस्टर वाच हांव हय
चोर येता चोरूंक चोर मारून मारून आनी पिपाट करूंक पूण हांव आयला तुमकां सुवांक कोणाक जिवीत दिवपाक. हे म्हाका बायबल ओपन करतना आमचे बायबल ओपन केलें न्हू म्हाका फर्स्ट टीच पेज मेळ म्हाका आनी वाचिल्लें आनी हांव भियोना हांवें म्हणलें हय चोय म्हाका अटॅक करूं येयलें तेश कोन्न पयलो मुगे भुरग्याकूय अटॅक करपा येयला देंवचार आनी हांवें म्हणलें जेजू आर्गां दिली आनी हांव प्रेज मुगे घोव म्हाका आतां तो ते खबर आहा मुगे म्हज्याकूच्या भावाक मुगे घोव आहा आनी तो म्हाका कांय जाल ना गेल्यार तेका कोण चलोंक जायना तेका 2 वयले आमी मागीर 2 वयले मागीर डॉक्टरान तेका ती लेटर हांव थिंग दाखयली आनी डॉक्टरूय बी कांय सांगनाय जालें मागीर तेका न्हू बरें म्हणून हांव देवा आर्गां दिता बांबोली गेल्यार तुमी जाणाय ती कितें जाता तें न्हू ओळख सोदताय म्हाका न्हू थिंग गेल्यार आमकां इवन 10 मिनटां पासून थिंग आमकां कांयच दवरूं तेका फास्ट तेगे ट्रिटमेंट केलो कित्याक हांव न्हू सदां स्त्रोत साम्स 91 वाचतालें आनी थिंग कितें आहा एंजल्सां आमी आहा न्हू आनी हांवें सदां हांव दूद एंजल्सां पळोवन माता आनी थिंग ओळख जाय आतां हांवें म्हणलें जेजू आहा थिंगा डॉक्टरान सगळे हाजीर कोण देवागे हाजीर कोण ते डॉक्टरांची आहा कांय जावपाना आनी एक्चुअली ते चोयल तेश कोन्न हांव एकटेंच आनी मुगे घोव ना म्हण मुगे फॅमिली ना कोण ना म्हणटकच आमी हितू सारकें भावार्थ घेवन गेलीं मागीर थिंग पावलें तेका हितू वयलें तेगे ते पेपर वर्क बी सारकें फास्ट जालें आनी डॉक्टरान तेका तेगे मागीर मुगे घोवागे फ्रेंड्स बी येयले सगळे केले ती ओळखी बीन अशें करून सगळीं लायली सगळें जालें म्हणटू सगळें हांवें न्हू तेगे कितें जाल तें बिलीव करूना तेका जी बी सिम्पटम म्हणटा हांवें बिलीव करूना तें कितें मुगे एक भाव आसलो 2012 JCILM हितूंतल्यान तो म्हाका सदां कॉन्टेक्ट करतालो आनी सदां प्रेयर घातालो तो तेदो आसलो तितू आनी म्हाका सदां अशें करून हांवें तेका कॉल केलें अशें आनी घरा पासून हांवें फोन केलो तेका मागणें दवराय म्हूण मुगे चेडा आनी तेणें मागीर म्हाका हालिफा तूं भिनाका 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी तें ऑलरेडी बरें जालां तुमकां सांगो हांव पयलीं मुटालें उतर पूण म्हाका भावार तितू आसना मुटालें अशें करून तेक भितर वयता तेदो न्हू म्हाका कांय खबर ना मुगे घोव आनी सगलीं थिंग ते डॉक्टर ते सगळे हांव थिंग भायल्यान अशें करून आहा आनी हांव रोजरा कोंत घेवन तें मुडीत आहा जेजू तुजे गायन तें बरें जालां म्हाका खबर पासून तें कितें कोताय तें थिंगा आनी ते आहाय सगळे तेगे फास्ट कोण तेगे एक्सरे काटाय कोण आनी कितें काटाय हांवें म्हणलें ना आनी इतूले गोठाय गेयली ना इवन हांवें दोळे म्हणजे दूख पासून येवन एक्चुली एक आवय कितें फील जाता न्हू कित्याक म्हाका खबर आहा मुगे जिवितान कितें जालें तें आनी मुगे चेवडा हांव हे भाशेन रिट्रीटा वतालें आनी तेकाय फेथ आसलो तें जाण आसलें हांव तितलें तें कोतालें मागीर वयले तेका मागीर जालें न्हू थिंग सायन केलें मागीर तेका हितू वाडा शिफ्ट केलें तितून घायलें तेका आनी मागीर थिंग पावल म्हणटकच तुमी जाणाय न्हू सगळे टेस्ट करपा वताय ब्लड टेस्ट आनी तुमकां सांगो मुगे चेवडा न्हू हार्टीक म्हाका कांय खबर ना तेका हार्टी न्हू इंजेक्शन मारतालीं उदक काडटालीं हार्टीचें जाल तेका हुंय तेगे सांदे सगळे जाले पूण ते हार्टी उदक काडप सिरिंगाचे आनी हांवें कितें बिलीव केलें जेन्ना तेगे ते फाटी उदक काडटा दोडो जेजू हें तुगे रोगोत हांव अशें करून म्हणटालें आनी हांव तितू हें जावं ना जेजू हें तुगे रोगोत आनी मुगे चेडा कांय जालें ना सगळे रिपोर्ट तेगे नॉर्मल मेळ्ळे आनी तो भाव न्हू म्हाका सारको हें दितालो आदार दितालो आनी दुसरें म्हळ्यार मुगे चेडा हांवें हॉस्पिटलान गायते मेरेन सोन हांव ब्रादर जॉन्सनागे टिचींग तेगे उश्टापोंडा घालतालें वर्ड ऑफ गॉड कित्याक तो म्हाका धाडटालो आनी सगळ्यां तितून अशें करून घालून दवरतालें कितले डॉक्टर येवं कांय म्हूण आसलें हांव डॉक्टर आनी तेच तर हांव म्हणटालें 1 Peter 24 आनी जेजू तुज्या रोगतान मुगे बायक तेगे एक सांदो तुज्या रोगतान हांव कावर कोत्ता सगळे हांव अशें करून बिलीव कोत्तालें तो म्हाका शिकयतालो ब्रादर अशें करून मोड कांय जालें ना तेका बरें आहा तें तेगे रिपोर्ट नॉर्मल मेळटलें सगळें बरें आहा अशें करून जालें मागीर जालें न्हू रिपोर्ट मेळनाय फाटी अशी घाताय मागीर तेका एक्चुली थिंग कितें बांबोल गेलो म्हणटकच कितें कोताय हें रूम मेळनाय न्हू आमकां थिंगा कोणागे ओळखीन आमकां डॉक्टरान तें भुरगें म्हूण एक रूम दिलो
रूम दिला आनी तेका रुमान दवरलें आनी सगळें भाशेन तर हे आनी तेक कितें तेगे तोंडांतल्यान जाप सोडनासलो ती न्हू ऑटोमॅटिकली तेगे हे एश गेलो ते तोंडांतल्यान जाप सोडपा लागली प्रेज गॉड जेजू कारका आनी मागीर भाशेन जालें न्हू आनी तेका टॉयलेटी वचोंक जायना म्हणजे एश कोन्न जालें तेगेले पांय बी एश कोन्न जाले सगळे मागीर डॉक्टर एश कोन्न डॉक्टर कितें जालां आनी डॉक्टर बी सांगना हांवें आसूं डॉक्टराक हांव कांय कोना जेजू आहा आनी तेका न्हू ते भावान न्हू ब्रादरान वॉट्सॅपाचेर हेंचो हो ब्रादरान न्हू झेरॉक्स मान दवरलो आहा ते तुम मागीर भुरग्यां हें कोन्न तुम कोटले ते कितें वाचता ते हेजेर सोन ते वाचूंक लागले सगळें वाचता तें आनी टिचिंगूय बी कोताले आनी हांव तेका शिकयतालें थिंगा ते 8 दीस आसले म्हळ्यार रिकवर जाले थिंगा रिकवर जाले प्रेज गॉड थँक्यू जीजस पूण कितें आतां आमी रिपोर्टार रावताय ओके रिपोर्टार रावताय आतां तेगे रिपोर्ट एक पुना धाडला दिसता आमकां खबर ना बॉम्बे धाडला आनी फाटींतलें उदक काडलो तेंय बीन आमकां कांय ना हांवें म्हळें हे रिपोर्ट कांय नाय हांव भिलना हांवूय भिलना तोय भिलना आमी हांय सुसेगाद आनी लोकांगे तुमी जाणाय न्हू लोक खोबरेल म्हणटकच कितें कोता हांवू कितें एश जालें तेश जालें हांव अगेन रावतालें मागीर जालें मागीर 8 दिसां भितर ते घरा हाडलें 8 न्हू म्हळें तेगेले सगळे रिपोर्ट नॉर्मल मेळ्ळे एक तेगेलो म्हाका इवन HIV पासून तेगे टेस्ट केले डॉक्टरांगे तुमी जाणाय बिश्टे कितें करून बॉम्बे धाडटाय आनी आमी थिंगा दवरलें आनी दुसरें म्हळ्यार ते थिंगा रिकवर जालें चलपा लागलें आनी तेगे एक्सरसायज चलताली आनी ते एक्सरसायज कोत्ता तेदो न्हू कितें कोताले ते बिलीव कोताले जेजू ते हेजी आहा ते आपूण मुटाले बिलीव कोता ते आनी ते एक्सरसायज कोन्न ते मुडप जालें मागीर घराको हाडलें तेका हांव हें कित्याक तुम टेस्टमनी कित्याक दी जाण तूं जायतीं भुरगीं आतां पेरंट्स कितें कोताय आपूण रिट्रीटा वयताय न्हू हांव तेका ल्हानूच हांव वतालें म्हणटकच हें ते कुत्रा खबर आसलोली आतां तेदो तो भावार्थ ते केदो मेळटो 2019 ते बरो नासलो ते तो तेगेलो तेक ते मेळ्ळें न्हू म्हणजे ते खबर आसलोली मामा आपणाक कितें कोन्न वताली ते भायर जेन आसले पासून फास्ट येवप आनी रिक्षा करप वचप एश कोन्न मागीर जालें बरें मागीर तेगे रिपोर्ट बी सगळें नॉर्मल मेळ्ळें सगळें जालें शेजाऱ्यांगे मागीर खबर नाका तुमी आमी मागीर तें सगळें कॅन्सील केलें नाका सगळें आनी मागीर म्हगे चोड सारकें हेचोय आहा म्हगे बाय तें तूं म्हटली ते न्हू आयज शिकपा सारकें पयलें तेदो तें 9th आसलें मागीर ते SSC म्हणटा कोविडाची हें जाली मागीर 11, 12 आतां तें सारकें ऑल हेचेर म्हणजे तें कांयच ना कित्याक तेगे तेक तें कितें जालो तें आमकां खबर ना कित्याक जोर जायत भाशेन येता जिवितांत म्हाका कळ्ळें कितें कोन्न जालें तें तेका आमी तें थंय घेवन बसलो जाल्यार मागीर आनी मुको तर उतर नासलें जाल्यार आमगे चेड वयता आसलें म्हाका खबर आसली कित्याक जेजून ऑलरेडी आमगे सगळें तो घेवन गेला कित्याक हांवूय बरें नासलें म्हगे जिवितांत जायते न्हू दुयेंस भितर सरली एक आयज हांव आहा तें न्हू चोरूय म्हगे जिवितांत ते इल्लो देंवचार म्हाका एटेक करपाक जायते भाशेन सिस्टर तूं जाणा न्हू हांव हितू आहा ग्रूप आहा म्हगे जायते टेस्टमनी आहाय म्हणटकच जायते भाशेन म्हगे जायते जालां ते पासून हांव म्हणटालें हांव म्हणटालें कित्याक म्हाका अशें कोन्न जाता म्हणटा हांव म्हणा न्हू म्हणटालें कित्याक म्हाका कोश्ट पडटाले जायते त्रास पडटाले आनी एकटेंच सांगो जातालें इवन आमगे भयणी सांगनासलें माय पायक सांगनासलें कोणाक सांगनासलें कित्याक जेजू हांव जाणा जेजू म्हगे पेकोंडार जेजू मुज पासून उसान मेला हे भाशेन हांव कोतालें आनी जालें म्हगे चोडागी टेस्टमनी हांवें कित्याक तुमी शेअर केल्या तेगेली तुमी आतां रेट्रिटा वयताय न्हू भुरग्यांकूय ओराय आनी यूथ रिट्रीट न्हू हांवें दवरलो तें कित्याक म्हाका फर्स्ट डे गेल ते दीस म्हाका वयत तेदो न्हू म्हाका एक मॅसेज अशी येयली एक यूथ रिट्रीट अशें दवरपाक जाय ब्रादरान अशें कोन्न हांवें कळ्ळें आनी ब्रादरान मॅसेज घायली फोन कितें केलो ब्रादर म्हणपा लागलो की कित्याक भुरगीं जायतीं आतां सांडलो आहाय जायतीं भुरगीं आनी इवन पेरंट्स कितें कोताय तांकां रिट्रीट आनी आपूण वयताय कित्याक तांकांय कळोंक जाय न्हू देवागे उतर म्हणटा तें कळपाक जाय तांकां आतां मुगे चोडा कितें तें जाणा सगळें आतां तें आतां सांडना ते भाशेन ल्हान सावन तो तें देवागे ओळख शिकयली जाल्यार ती मुखारी ती देवागे उतराचेर आसताय न्हू आमी संवसारी व्हड मोबायल व्हडलें तें दिल म्हूण जायना
मागीर ब्रादरान ते रोखडें तुमकां इंसान सिस्टर दोले न्हू मागीर जालें न्हू मागीर एक्चुअली हांव हे हितून पावपाक कारण ती मुगे भुरग्यागे टेस्टमनी चोडागे जाली म्हळ्यार ते कितें हांव ते कॉलेजी गेले तेदो पासून तेका जायते आडकोड येयल्यो पूण जेन्ना ते हेंगेल तेदोणो ते हांव पूण एशी तेशी चोयताले ते सामकें देवागे उतर आयकताले आनी ब्रादरान तेका नोट केल्ले आनी जेन्ना ते कॉलेजी न्हू कॉलेजी तेका एडमिशना लागोन कित्याक ते मातशें घेत तें एडमिशन मातशें तेगे हेजे म्हणजे पर्सेंटेज आनी इंटरव्यूआ बीन सगलें तेगे ते ब्रादर कितें सांगता ते घराको वयताले आनी ते म्हाका ते मुको उलयताले मामा ब्रादरान एशें कोन्न सांगिलां मामा तेश आतां कितें जालें देवागे उतर ते आनी कितें दोना देवागे उतर असो न्हू पयलो उलोवप आनी एक दीस कितें जालें तेका न्हू कितें ओपन जायना जावपा लागोलें आनी लिंक केसोलें आनी तेणें तेगे चोडागे टेस्टमनी कितें आयकिली तो ब्रादर सदां सांगत न्हू अशें तेका मागीर ब्रादरा वांगडा आसयलो आनी ते टिचींग तें इंग्लीश क्लास एटेंड कोता कोंकणी कोना तें हाफू कोता आनी मागीर तेका वांगडा आसयलो मामा ब्रादरान एक वर्ड ऑफ गॉड आपणा सांगलोलें जॉन 14:13-14 कितें काय तेणें तेगे तें दिसपो जायना जावपा लागोलें तें घेयलें आतां तेणें म्हाकाय सांगोना ना म्हूण कांय ना आनी थँक्स गिवींग दिल तेणें ना हांव थँक्स गिवींग दीत रावली तेगे तें ओपन जायना म्हूण चोयल्यार तें उतर मोटरी तेगे तें ओपन जालें आनी तें सेंड केलें एशें कोन्न ओत भुरगीं कितें कोताय मागीर हें जाताय न्हू हे भाशेन तेका उतर आहलो म्हूण जालां सगलें मागीर सगलें न्हू आतां तें इंटरव्यू तेगे पास जाली सगलें जालें तेगेलें आनी मुगे टेस्टमनी मागीर तेगे ही हांव टेस्टमनी तुमकां शेअर कोता कित्याक तुमकांय कोडो भुरग्यां हाडे रिट्रीटा हाडे देवागे उतर तेंक दियाय घरा कोडे न्हू सगळे संवसाराच्यो वस्तूचेर तुमकां उलोय नाकाय तेका देवागे वर्ड ऑफ गॉड जेजून हाडपासत कितें केलां तें सांगपा जाय न्हू सिस्टर मागीर जालें न्हू मागीर मुगे टेस्टमनी हांव ब्रादरागे हितून एक दीस आमगे घोराब्याचें न्हू फायनेन्शियल डेप म्हणजे म्हाका जाय ते फायनेन्शियल आमकां हें आहलोलें आनी हांव सदां कितें म्हणटालें गोरकाण आमगे रिणूच कित्याक फारीक जायना आमगे गो येता गो आमगे बॉल्स सोटा आनी आडकुडी सो कितें येताय तोरी अशें कोन्न हांव हें कोतालें हे भाशेन एक दीस कितें जालें हांव निराशी असो जालें आनी न्हू हांव एकटें आसोत हांव एकटें आसना जेजू मानता जाय पेंटा तूं एकटें ना हांव म्हणटालें एकटें आहा म्हूण पूण ना होली जेजू म्हूण सांगात आहा अशें म्हूण आनी म्हाका न्हू होली स्पिरीट म्हूण तो खबर आसना हांव कोतालें सगलें होली स्पिरीट म्हूण तो कांय खबर आसना कितें कोमाकपा जाय तें होली स्पिरिटा कडेन आनी हांव एक दीस जेजूको न्हू रोडोन मागों लागोलें मुगे जिवितान हे भाशेन हांवें जायतें हांव साफर जालां जेजू तुवें म्हाका जायतें बरें केलां आमचें जायतें तुवें येयलां आनी हेंच कितें आमकां एशें कोन्न जाता आनी हांव काडनी रोडों लागोलें डेर बी बंद कोन्न म्हाका न्हू जेजून एक मेसेज दाखयलीशी होली स्पिरीट दाखयली म्हाका आपूण एक शराती न्हू सिस्टर जॉन 14:26 न्हू म्हाका तें स्क्रिप्चर खबर ना पूण म्हाका होली स्पिरिटा एक हें जालें तुवें सांगता पवित्र आत्मो आहा म्हूण आतां म्हाका खबर ना आतां कितें जालें हांव रोडटा जेजू सांग म्हाका उलय हांव तुगे आवाज आयकोता सदां हांव बड कोता आसतलें उलय हांव आयकोता तो कितें सांगपा म्हाका एक मेसेज दी जेजू कितें आयकोपा जाय आनी आयकाड आनी म्हाका एक आवाज आयकपा आयलो हांव केन्ना न्हू अशें करून सोदां दिन आहलें म्हणजे आमी एक सीट दिवपा जाय न्हू कोणाकूय आमी आमगे इगोची जावं म्हाका तें एक हें जालें आनी हांव घे रावलें म्हणलें आनी कितें जाता म्हाका आनी मोबायल न्हू सिस्टर तुवें न्हू ग्रुपाचें कितें घायलोलें ब्रादरा गेलें तेन्ना हांव न्हू मोबायल घेवन आहलोलें आनी बेश्टो आतां रोटा आनी मोबायल ओपन केल्यार ब्रादर रेमनागे टेस्टमनी कितें टॉक हें आहा हांवें ओपन केल्यार म्हाका अशें करून मेळ्ळें उतर अशें करून होली स्पिरिटा म्हाका मिनिस्ट्री अशी दाखयली आनी पोतून हांवें आयको मोबायलाचेर गेलें चोयल्यार म्हाका फायनेन्शियलाची टॉक मेळ्ळी ओय सिस्टर सारकें क्रेज गॉड ती म्हाका टॉक मेळ्ळी हांवें म्हळें चोय म्हाका होली स्पिरिटान दाखयलां कितें तें
आनी हांवें कितें केलें म्हाका तें आयकोंक लागलें एक दीस आयकलें आतां म्हाका मॅसेजीस दाखयता हे होली स्पिरीट म्हाका हें कोता मिन्स हांवें ते ब्रादराक म्हाका कितको मेळटलो आतां हें जालें ना मेळटो म्हाका ब्रादर हांव ते कॉन्टेक्ट कितको हांव हें कोतलें नंबर खूंय मेळटलो रावलें एक दीस पयलीं हांवें इगोर्जीक गेलें आनी म्हाका एक हें जालें तूं दावो वांटो मालाकी चॅप्टर आहा न्हू सिस्टर हय म्हाका ती पासून खबर ना हांवें तेजे चोय हांव गेलें इगोर्जीक हांवें फादरा बोले पयलीं गेलें थिंग वचोन येयलें टायम गेलो म्हाका एक दीस काडलो 2 दीस काडले मागीर ब्रादरागे म्हाका नंबर मेळ्ळो ब्रादरा कडेन हांव ब्रादराक कॉल केलें ब्रादरान घेयलो घेवं ना कितें म्हणून ब्रादरान म्हाका परतून केलो फोन आपूण तूं कोत म्हणपा लागलो ब्रादरान म्हाका आनी एक्चुली मुगे गोवा आतां येवपा आहलो मुगे गो म्हणलें हांवें सायबा हो आनी मुगे दुसरें चिंतप आतां लोनाचें तें चिंतप लोन आहा वन येतलो जाता न्हू ते भाशेन न्हू मुगे आतां देंवचार म्हाका तें दाखयता हितू देवागे उतराचेर आसून तें दाखयता म्हाका पूण देवान म्हाका कितको सेव केलें तें चोय हांव जाणा सगळी वाट न्हू जेन्ना म्हगे जिवितांत कितें वायट येता तें दोडो न्हू म्हाका हूंय पूण देवागे हाजीर पूण म्हाका कितें पूण दाखयता देव आनी हांव तितून वचोंक पावना मागीर प्रेज गॉड थँक्यू होली स्पिरीट मागीर ब्रादरान म्हाका सांगिल्लें ब्रादरान आमकां उलयलो बरे भाशेन ब्रादरान सांगिल्लें तूं हें जायनाका ब्रादरान म्हाका एक उतर सांगिल्लें तूं 1 म्हयन्या भितर मोहिमा चोयतो म्हूण म्हणजे तूं भिनाका आनी म्हाका ब्रादरान वॉट्सॅपाचें एड केलें तेका मागीर हांव हिंगा येयलें हिंगा येवपा आडकोड पळय म्हाका एक पाटी येवन हांव मागीर येयलें हांव तो येवपा आसलोलो घोव गेलो येवपा आहलो तो ब्रादरान सांगिल्लें तो येवपा ना म्हण खरें म्हणल्यार तो येवं ना जेजू आर्गा आनी तेका 1 म्हयनो मेळ्ळो कित्याक ते कंपनी हालीं 6 म्हयने 6 मंथ पूण तो आनी 1.5 म्हयन्यान कितें येयलो 1.5 म्हयन्यान येयलो तो हांव जेजू आर्गा दिता कित्याक ब्रादरान म्हाका सांगिल्लें आनी हांवें ब्रादर म्हाका स्टेप दिता ते स्टेपाचे वर्ड ऑफ गॉड हांव तेगेर रावना पूण हांव देवागे उतर तें मालाकी चॅप्टर हांव तें आहा ते फायनान्शियलार हेजे आम दावो वांटो आनी दिवपा जायो आनी हांव ते वी आर देव फ्री ब्रादरान म्हाका तें गायलें आनी हांव तें म्हणीत रावलें हांव बिलीव केलें आनी सगळे नेगेटीव थॉट्स हांवें कॅन्सील केले आनी हांवें अशें करून घोवा देखून हांव म्हणटालें ना रे तूं येवपा ना तूं देव तुका चोडयला ते भाशेन देव तुका देवा आतां हा तूं देवपा डेट देवा आतां हा तूं येतलो मागीर ब्रादर हांवें गेयलें आनी ब्रादरान म्हाका सगळें सांगलें पूण हांव ब्रादर जेन्ना म्हाका सगळें न्हू अशें करून सांगप तें हांव ते स्टेपाचेर वचत रावलें स्क्रिप्चर हांव स्क्रिप्चर वाचीत तेदो कितें कोता हांव तो ब्रादरान म्हाका शिकयलें तो सदां म्हाका एक स्क्रिप्चर धाडटा तो म्हाका शिकयता ते स्क्रिप्चराचेर गेलें हांव ते स्क्रिप्चर हांव म्हाका वाचून ते हांव शिकोवंक लागलें म्हणीत रावपा लागलें फिलिपियन्स 4:19 हांव हें म्हणटालें मागीर ब्रादरान म्हाका सांगिल्लें तें कितको म्हणटाय तें वयर वच म्हूण तेंच म्हणटाय म्हूण तें केलें आनी गालशियन चॅप्टर 3:13-14 एक सदां वाचता हांव तें आनी ब्रादर म्हाका घाता तें वाचतालें सदां आनी एकू म्हणटा हांव वी आर डेट फ्री इतलें म्हणटालें खरें म्हळ्यार न्हू आयज मुगे गो सदां हांव निराशी जातालें तो येयलो म्हणटकूच हांव वयर सकयल जातालीं पूण आयज न्हू मुगे घोव येयलो आमकां कांयच उडिना सगळें देवान आमकां बरे भाशेन आमगे सगळें काबार जाला मिन्स देवाक आर्गां दिता सगळें कित्याक हांवें ते स्टेप घेयले जेजू आर्गां हांवें आमच्यान न्हू आमी एक पाट कितें कोताय ब्रादर सांगत तें आयकताय आनी ब्रादरान सांगिल्लें जातालें न्हू अशें म्हणटाय बसताय पूण हांवें तेशें करून करूं ना पयलींच हांव तेशें करून हांव देवा पूण कितें हांव हालतालें जायतें म्हाका कोश्टी पडटालें हांव जायतें बरें ना जातालें नेमको मागणें जायनासलें करपाक जायतें आनी मागीर जालें मुगे घोव मागीर उलो मागीर आमगे मागीर सगलें मागीर तो तेच उपरांत न्हू तो इश्णू म्हणे हांव हिंग इश्णू म्हणे हिंग इश्णू म्हणे हांव म्हाका 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो फुडें न्हू म्हाका हे सायडीन एक गूंट येयलोली मोटेली सारकी हांवें म्हळें चो येयलो देंवचार म्हाका आनी एटॅक करपा येयला आतां सगळें केलें आतां येयलो हांवें म्हळें हांव कॅन्सील कोता म्हाका कांय ना आनी तूं जाणा सिस्टर न्हू ते येयलो म्हणटकूच थिंकींग कितें आसता
दुसरें ते हें कोयताय आमी न्हू डॉक्टरा बले वचपाचें पूण हांव न्हू केन्ना डॉक्टरा बले वचना आहलें हांव हालीं मुगे उतर 1 Peter 2:24 जेजू तुजी गायनी बरें जालें मुडीत रावप मुगेलें मुडीत रावप आनी ब्रादर जॉन्सनागे हांव टिचींग आयकोतां चड मुगे पयलीं सावन घरांक हांव तें घालून दवरप ऑडियो घालून दवरप तेन्ना पासून हांव हालतालें हालनासलो न्हू हालतालें जायतीं दुयेंस काडलें सिस्टर जायतीं पूण वयता हांव सारकें हें जालें ना कित्याक म्हाका खबर आहा एक दिसा हांव जैती वोन जातो म्हूण आनी हांव न्हू सदांच जॉस्लिनागे टिचींग आयकोतां हांव कितें म्हणटालें सिस्टर जॉस्लिनागे टिचिंगाचेर एक दिसा हांव जॉस्लिना हांव ल्हानसो देवागे हितू आहा आनी सिस्टर सुमित्रा आगली हांव टिचींग आयकोतां कॅन्सरा गेली कॅन्सरा हायची आनी हांव जायते एशें कोन्न जायते सगळें टिचींग हांव आयकोतां हांव सदां म्हणटालें हांव एक दिसा होली स्पिरीट देव म्हाका हांव होली स्पिरीट म्हणून आहलें देव होली स्पिरीट आतां म्हणटा देव म्हाका एक दिसा यूज कोत्तलो हांवूय मुखार वयतलें आनी हांवूय कोत्तलें एशें कोन्न म्हूण हांवें खरें म्हळ्यार न्हू आनी न्हू जेजू आर्गा थँक्यू होली स्पिरीट आनी न्हू म्हाका सोदां न्हू म्हाका न्हू कितें जातालें हांव न्हिदलो कडेन न्हू म्हाका 1 वोरोस जालें 1.5 वोरोस अशें हांव न्हिदता न्हू म्हाका एक सपन पडटालें हांव सपनान न्हू बुबू 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 कोतालें एशें कोन्न आनी म्हणटा आरे मुगे जाप बंद जात काय एशें कोन्न म्हणटा पूण बुबू म्हाका खबर आसना कितें तें ती टांगसांनी ओके आनी हांव कोणाक सांगनासलें न्हू कितें म्हाका न्हू कोणना जेजू आहा प्लीज गॉड प्लीज प्रेज गॉड थँक्यू होली स्पिरीट मागीर म्हाका तें बुबू कितें जातलें एशें हांव एशें कोन्न आनी मुगे हुस्कारे बंद जाता सदां हांव एशें कोन्न मुडी मागीर आतां म्हाका जेन्ना हांव ते हितून जेसी आयलें हितून ग्रूप आयलें तेदो न्हू हांव तितून डांसाचे तितून म्हाका येयन आहली मागीर मागीर आनी जॉयन जालें तितून हांव डांसाचेर रावपा लागलें सिस्टर तूं जाणा न्हू ते ग्रुपान डांसाचेर करीत रावपा लागलें आनी एशें कोन्न मागीर म्हाका पयर हिंगा ब्रादर हिंगा एनॉयटींग कोत्ते थोडो हेज दिसा पेंटिकॉस्टा ते दिसा म्हाका न्हू भितोयल्यान सोन एक अनुभव असो येयलो आनी मागीर ती बुबू जाता ते न्हू एशें कोन्न आनी म्हाका ते टायम वगडा आसयलो ते बुबू जाता ते मुगेले डांस म्हूण म्हाका आतां तेदो दाखयताले ब्रादरान कितें म्हणून एक दिसाकू आपणाक ल्हानसोन आपूण दोयऱ्याक उदो आपणा हाडलें येता ते म्हाका फुडें आसयपा लागलो आनी आतां न्हू म्हाका आतां हांव दिसभर डांसाचेर आसोता म्हगे डांस म्हळ्यार सारकी आमचे हांव तेजेर आसोता वर्सां पासून हिंगे जाल्यार डांसाचेर येत रावता आनी म्हाका मुगे तें एक सपन मुगे सारकें जालां डांस म्हण दाखयलें देवान आनी मागीर न्हू हिंग म्हाका ते दिसा न्हू म्हणे 1.5 म्हयने म्हाका मुगे तो हात वयर नासलो इवन हांवें घोवा पासून सांगोना म्हाका हे भाशेन जाल म्हूण भयणी पासून सांगोना म्हाका हे भाशेन जाल म्हूण कोणाक सांगना जेजू सांगतालें जेजू हें म्हाका कितें जाता ना म्हाका कांय जावपाना आनी हांव कांय डॉक्टरा बले बी हांव वचपाना कांय ना आनी हांव डांसांनी हांव सगळें टिचींग बी आयकोत न्हू देवाको जायनासलो इम्पॉसिबल कांय ना सगळें पॉसिबल अशें करून हांव मागतालें हिंग येयलें त्या दिसा ब्रादर आमचे प्रेयर कोन्न जालें न्हू घराको पावतरी 2 दीस ते राती कोडे मागीर हांव अशें करून न्हांवपाक गेलें आनी चोयली ती गूण चोयल्यार ती घुंटी ना आनी ती गूण प्रेस गॉड ती गूण न्हू ती मोठी आहली आनी म्हाका न्हू ते अशें करून चिडीत ते दोडोन ती अशें करून म्हाका सायडींतल्यान चिट जाताली हांव म्हणटालें हांव पाड अशी अशें मुगे नेगेटीव थॉट्स जाता पूण तितून नेगेटीव न्हू पूण म्हाका हिंगे म्हाका ते देवा आनी मुगे भावार्थेर जाला चड सारको आनी हांवें पवित्र आत्म्याको आतां पवित्र आत्म्याको चड उलयता होली स्पिरिटा कडेन कित्याक म्हाका पयलीं खबर आसना होली स्पिरीट म्हणल्यार कितें तो म्हाका वे दाखयता आनी हिंगसो मागीर बेडा मुगे प्रॉब्लेम आहलोले इवन हांव म्हाका स्वता 15 years पासून बेडा हांव त्रास काडटालें मागीर मुगे चेडूं येदोळ जालो हांवें तें केन्ना हांवें घेयना आमकां न्हिदोळ जायनासलें आनी हांव डॉक्टर लागीं हांव आयकून आहलोलें आमकां ते दिसांनी इंगेशन पयलें सोफाचेर बसून येयनासलें आतां आतां केसो ते सोफाचेर बसून येयनासलें त्रास पडटाले उबे रावताले जेसू कारगा प्रेज गॉड थँक यू होली स्पिरीट
मागीर हिंग न्हू म्हाका ब्रादर म्हणजे एनॉयटींग कोत्तेलो न्हू म्हाका हांवें ती बसलो पळय आसतना म्हजें बॅड बरें उसळपाक लागलें सारकें हार्टींतल्यान म्हाका कितें येयलें आनी हिप्स पेन येयली न्हू म्हूण म्हाका बॅड न्हू ते म्हाका बस जावपा टायमा एनॉयटींग ते म्हाका खबर आहा तेशें कोन्न जाता म्हूण देवागे उतरां म्हाका जायते पाटी भाशेन जाला म्हणजे मागीर जालें न्हू ब्रादर हांवें कोत्री म्हाका ती बँडूय म्हटलें न्हू बँड बसोन जायनासलो ते मुकोडे आतां हांव सोफाचे घरा कडेन बसोता आनी दुसरें म्हळ्यार बँड म्हाका चड उसोटा तें उसोना प्रेज गॉड सारकें उसोटालें खूब त्रास पडटाले म्हाका डॉक्टरान म्हाका ऑपरेशन करपा सांगलोलें हांवें तें करूं ना हांव तें कॅन्सील कोत्ता म्हणजे हांव अशें करून जेजू तुवें सगलें म्हाका तूं केलां जाल्यार हे आनी कितें ऑपरेशन हांव तुवें ऑलरेडी मुगे जेजू उत्साहान ऑपरेशन केलां हांवें भाशेन हांव म्हणटालें 2000 फाटी भाशेन हांव मुगे नियाळ करप आनी दुसरें म्हळ्यार ती गूट न्हू मुगेली नायस जाली हांव देवा आर्गां दिता आनी दुसरें म्हळ्यार आमगे फायनान्शियल न्हू आयज आमी हॅप्पी आहाय सारकी फायनान्शियल आतां तुमी कितें सांगताय टेस्टमनी जायते न्हू जिवितान दूख येता दूख येयले बोको सुकूय मेळना आनी दूख कितें कितें जेजू आमकां दूख दिना आमगे जेजू ऑलरेडी घेवन गेला आमी फकत बिलीव करूंक जाय न्हू सिस्टर आमी बिलीव करूंक जाय आमकां ऑलरेडी जेजू दिला जेजू आपण गरीब जालो आमचे पासत आनी आमकां आपणागे गरीबपणान आमकां ग्रेस केलें जेजून हे भाशेन आमी स्वता आमी नियाळ करूंक जाय जेजू कितलें आमचें येयल्या देखून हांव सांडोशी पडा कित्याक मुगे जिवितान हांव जाणा हांवें भोव केला जेजू म्हाका कितें खबर आनी हांव न्हू बसून रावना हांव उतरूय बी दुसऱ्यांक दिता आयकनाका हांव सांगता जेजून आमचे आमचे पासत एशें केलां भुरग्यां पासून मुगे चोडा कितें जालें तें कितको बरें केलां हांव दुसऱ्यांकूय सांगता दोतोरांगे तूं रिपोर्टाचेर कित्याक बिलीव कोत्ताय नाकाय जेजू गे उतर आहा कित्याक देवागे उतर कितें म्हणटा हेब्रू 4:12 देवागे उतर जिवे आनी बोलीश दोनी वाटांनी पाजलोली तरवारी सारकें हे उतर हांव जायत पाटी हें कोत्ता आनी हांव सांगताय बी अशें कोन्न आयकनाका हांव सांगता आनी हांव ब्रादरा देखून जायत पाटी सांगता ब्रादर तो म्हणटा तूं सांग हें कोनाका हांव तुमकां कित्याक सांगता म्हणजे देवाको जायना आमलो कांयच ना इवन हांवें जायते कॅन्सराच्यो टेस्टमनी आयकले कॅन्सर कितको हें जालें त्यो मुगे चेडवागे टेस्टमनी व्हडली सारकी तुम केन्ना आयकिल्लें ना आसतलें न्हू आयकिल्लें आसतलें जीवी सिंड्रोम म्हणटा तें हांव ते देवागे उतराचेर कॅन्सील पूण डॉक्टरान सांगिल्लें पूण डॉक्टरान कितें सांगलोलें आमकां एक सांगलोलें तेका आयको जातो म्हूण पूण आयज मुगे चेडवा 2019 जालोलें 2023 हें म्हाका खबर आहा हे डॉक्टराक हांव कित्याक मुगे जिवितान कितें जालें तें म्हाका खबर आहा आयज तें सगलें आनी तेका कोण जायतें सांगलोलें स्विमींगाक कोता सगलें तेगे आतां इवन तें सगलें तेगे सांगलें बरें आहाय जेजू तेका बरें केलें म्हूण आर्गां दिता आनी आमगे जिवितान सगलें बरें पडटा आनी इवन मुगे सासूपाय कॅन्सर जालो आहा म्हळ्यार हांव तें कॅन्सील कोत्ता सिस्टर सुमित्रा एका शर्मिला सांगलोलें आनी कॅन्सर जालो आहा तें देखून हांव तेजे पासत न्हू तो फाटीं तो जीन आहलो आनी मुगे गोयलो हांवें घोवा सांगता तेका मोडी म्हूण सांग जेजू तुजें मांस खाता जेजू तुजें रगत पियेता जेजू तूं म्हजे भितर जियेता हांव ब्लेस कोता घोवाको दिता गो काटा ते कडेन तो ते दिसा न्हू जेन आहलो हांवें येशू म्हण हांवें नाहलो तो कांय आतां तो सगलें खाता आनी मुगे गोई तेका देवागे उतर दिता आनी कित्याक मुगे तेगे चेड न्हू मुगे तितून तो आयकपा वचना सिस्टर म्हाका शर्मिलान हेजेर धाडून वसेपाचें धाडून तेजे पासत माग म्हूण आनी हांव तें कन्फेस करीत आहलोलें आनी हांव नेगेटीव केन्ना तें कॅन्सर आहा म्हूण हांव बिलीव करना पूण लोक येता तेका भिवयता म्हणटकच आतां तो जेजू हांव आर्गां दिता तो जेयता बरो खाता बरो सारको चलत देखून हांवें सगलें मुगे जिविता पासत हांव देवा आर्गां दिता ब्रादर रेमना पासत आनी कितें जालें न्हू ब्रादर रेमनान म्हाका जायतो हें दिला देवागे उतराचेर कित्याक तितून हांव हें आसना स्ट्रोंग देवागे उतर म्हाका ब्रादर रेमनाक धाडटा तो शिकयता म्हाका एशें कोन्न कितें कोन्न बिलीव करपा तें देखून हांव कितें एक पाटी जाता सकयल पडटा पूण तो म्हाका शिकय हें कोता एक्सप्लेनूय कोता जायतें हांव जेजू आर्गां दिता तेगे कुटुंबा पासत आनी हांव देवा आर्गां दिता होली स्पिरीट आतां होली स्पिरीट म्हाका खबर आसना पवित्र आत्मो जायतो मुगे जिवितान पवित्र आत्मो म्हाका
दाखयता अशें करून न्हू अलिफा तशें करून न्हू जायते आमगे जिवितान विसप जाता अलिफा अशें तशें म्हणून म्हाका जायते हें जाता जेजू आर्गां हांव देव आर्गां दिता सगळे मोहिमे पासत म्हणजे घरकारा पासत म्हणजे घराले पासत आनी सगळे तुमी येता इथे सुणाकाय कित्याक ही सुवात पवित्र सारकी हिंग न्हू जे की तुमी मागताय ते तुमकां मेळ म्हूण बिलीव करे वसाय Amen. Thank you, Holy Spirit. देव आर्गां दिता ब्रदर आनी तेजी कुटुंबा पासत सगळे बाबुयणा पासत आर्गां दिता थँक यू जीजस थँक यू होली स्पिरिट जेजू आर्गां हालेलुया थँक यू लॉर्ड आमेन प्रेज गॉड. आता कोण त्याच्या तोंडातल्यान उलयलो? बरोवन हाडलेले जालें. एक उतर पासून पयला हितूंतले कोण उलयलो? ब्रदर जस्ट रेज. पवित्र आत्मा उलयलो. आमी कितें चिंता? पवित्र आत्मा आमच्या तोंडातल्यान उलयता. तूं तुजें तोंड दी आनी सांग पवित्र आत्म्या म्हाज्या तोंडातल्यान उलय. उलयता वो ना तो. आतां कितें केलें ताणें? प्रिचींग केलें. कोण उलयलो? पवित्र. बाब भयणानो इम्पॉसिबल कांयच ना. हेज्या फुडें ही भयण हांगा देवाचें उतर दिता. आमी दिवपाक जाय न्हू आमची हाजेरी. हांव कितें अमेरिकाक गेल्लो बायबल शिकपाक. दारा कोणें बसता थंयसर शिकयलो. आतां बसला थंयसर आंगोर म्हाका शिकयलो. आंगोर बसला पळय थंयसर शिकयलो कितें तें सांगता. सकाळी मिसाक गेल्लो थंय शिकयलो. आतां तुमकां पळोवंक नाका कोणाची मिलाद पळय ती. तुमकां पळोवंक नाका. मागीर कॅमेरार दाखोवया न्हू कोणाची मिलाद पळय ती. सिस्टर यो यो नाका नाका. आता टेस्टमनी सिस्टर आलिफान दिली की आपणाच्या चोडव्याची सुयनाची कंप्लीट फिट दिसता तुमकां फिट. हेच्या फुडें फिटूच आसतलें. देवाचें उतर म्हणटा जेनेसीस 6:3 मनशाक 120 वर्सां 120 वर्सां अहेत आसतलें. नुतून आनी सैतानान तेच्या भितर एंट्री ना केल्यार देवाचें उतर देशी ना. देव म्हणटा जो कोण मनीस म्हाज्या भितर जियेता आनी हांव तेच्या भितर जियेता ताका शुभाम फळां येतलीं. शुभाम फळां कोणा भितर येता? जो जेजू क्रिस्तान आहा आनी जेजू क्रिस्त ज्या मनशान आहा तेच्या भितर शुभाम फळां येतलीं. वेवसायाच्या फळांनी येवच्या ना. वेवसायाचे फळ येयल्ले ते कातरून उडयले देवाचें उतर. देवाच्या उतरान आसली म्हणून कातरून उडयले. बाब भयणानो हे म्हणटाले ते म्हणटाले माय म्हणटालो आनी ते सगळे म्हणटाले हें उतर म्हणटाले ते. मागीर तुमी येयात आनी व्हरा कितें म्हणटाले पळय ते. पूण बाब भयणानो पळयात कंप्लीट नॉर्मल. देवाची महिमा आमी म्हणटात न्हू देवाची महिमा पळोवपाक जाय. ही देवाची महिमा. हांवें म्हाज्या चोडवान पळयल्या देवाची महिमा. तेणें आपणाचे चोडवान पळयली देवाची महिमा. दीस इज अ लिवींग टेस्टमनी. आनी आमी कितें चिंता? भाव भयणानो ना मायशीन. आतां भयणीन सांगलें आपूण इतकी गोट नासली. आमकां गोट रावपाची गरज ना. पेकोडी ताणें ऑलरेडी दिल्या 2000 वर्सां पयलीं आपणाय ती. देवाचें उतर म्हणटा सासवा इतकी बिये इतको तुका भावार्था नाल्यार दोंगरा लागीं उलय आनी तो दोंगर तुमचो कोणसरतलो. कोणलो दोंगर? आमचो दुयेंसाचो दोंगर. आमचो पयशांचो दोंगर. सगलो कोसतलो भाव भयणानो. पदवी देवान आमच्या भितर घातलेली आहा. आयली पदवी उजार करपाक. God cannot believe for me. I have to believe in what God has done. पवित्र आत्मा आमच्या भितर घातलेलो आहा. पवित्र आत्मा भाव भयणानो कित्याक घातला? आमच्या भितर पवित्र आत्मा कित्याक घातला? आमकां देवाचेर भावार्थ दवरपाक. टू बिलीव. ही इज कम टू कन्विक्ट द सीन ऑफ अनबिलीफ. पवित्र आत्मा आमच्या भितर आहा टू कन्विक्ट यू ऑफ द सीन ऑफ अनबिलीफ. म्हणजे आमकां भावार्थ दिवपाक येयला देवाचेर जेजूचेर विश्वास करता. भावार्थूय पवित्र आत्म्याचो आहा तुजेचेर. ही देवाची आहा
आनी कितें करपाक जाय तोंडांतल्यान विचारपाक जाय एकदां भाव भयणांनू इमिजिएट तुका दिसती पडना तेणी 1 म्हयनो बरो ट्रास काडल्या हे भयणीनूय जायते ट्रास काडल्या ती आपणाची गोळ्याची दिवंक ना कित्याक पडली जातली म्हणटा ती मागीर केन्ना आयकोया तिजी फूल टेस्टमनी तेणें जायती झुजां मांडल्यान देवाच्या उतरार आनी देवाच्या उतरानूच तूं झूज मांडूंक शकता भाव भयणांनी इम्पॉसिबल कांयच ना ह्या भुरग्याक पळयता तुमी यू वॉन्ट टू से समथींग यू से टू द स्मॉल चिल्ड्रन यू वॉन्ट टू से तेका लॉस दिसता प्रेज गॉड यू विल नॉट फोर्स थँक यू भाव भयणांनो पळया देवाच्या उतरान भुरग्यापणान सांग रावप कितको फायदो पडटा पळय आनी हांव म्हाज्या भुरग्यांची गोंयाची ताका लागून दिता भाव भयणां कित्याक भुरग्यापणाची तुका भुरग्यांची तर टेस्टमनी दिली भुरग्यां भितर भावार्था आयज काल कितें जाला भाव भयणांनो भुरगींच पयस काल म्हाका एका भावान आंगोलीत एक आमची आंगोर भयण येता तेणेन म्हाका नंबर दिल्लो UK आनी तो म्हणटा आपणाचो दोळ्यांत दुखता आनी आपणाची मान दुखता देवाचें उतर दिलें हांवें ताका देवार सुमार हांवें म्हणलें देवाची महिमा तूं आतां पळयतलो फाल्यां न्हू आतां पळयतलें देवाची महिमा तूं विश्वास करता तो म्हणूंक लागलो वय हांवें म्हणलें उदीक घे हातीन उदीक घे आनी दोळ्यांक घाल आनी म्हूण जेजू तुज्या रोगतान हांव म्हाजे दोळे धुता भाव भयणांनो दोळे दुखताले कामां वचोंक जाय नासली गोमटी दुखताली कामां वचोंक जाय नासली त्याच मिनटाक ताका सुटका मेळ्ळी तो UK आहा भाव भयणांनो हांव गोंय आहा पूण देवाचें उतर आंगोल्ल्यान थंय पावपाक 1 सेकंड बसून नाका कित्याक देवाचें उतर साश्णीक उतर तें आयज सकाळ फुडें UK सान म्हाका एक भयणीन फोन केलो आनी म्हणूंक लागलो आपणाचो चेडो कश्टावता सिस्टरीक नंबर दितलो सिस्टर ताका मिनिस्टर करतली आपणाक स्कीन इन्फेक्शन जाता खर्चोता आनी सोसूंक जायना इतकें खर्चोता हांवें म्हणलें आत्तां सकाळची 6 जाल्यार थंयसर आत्तां म्हटलें वॉश टॉयलेटान आनी ना आनी म्हूण जेजू तुज्या पवित्र रोगता पोनाक हांव आसा तुजें पवित्र रगत म्हाजेर पडटा आनी तुवें तुज्या रोगतान म्हाका धुवन काडलें म्हूण म्हटलें आनी भायर गेलें आनी हांव तेजे बायले लागीं उलोवंक लागलो मागणें केलें उलोवंक लागलो भाव भयणांनो भुरगो शांत जालो रोगतान जेजूच्या रोगतान आमकां सोडूंक ना आदल्या कोरोनान कितें करताले भाव भयणांनो आदल्या कोरोनान रगत घोवपाचें आसलें नव्या कोरोनान जेजून रगत घोयलें आनी तें रगत तूं आपणाचेर घे तें रगत तूं आपणाचेर घे दुयेंस येयला तें रगत घे तुजेर देवान घडयला तुज्या खातीर देवान घडयला तें म्हाज्या खातीर हांव तें मागोन घेता जेजू तुज्या रगत म्हाजेर आसा हांव म्हणटा जेजू हांव म्हाजें घर हांव तुज्या रोगतान मागता जेजू हांव म्हाजे पयशे तुज्या रोगतान मागता हांव म्हाज्यो गाडयो तुज्या रोगतान मागता हांव म्हाज्या भुरग्यांक तुज्या रोगतान मागता सगळें तुवें म्हाका दिलां त्या रोगतान तुज्या मागता यू आर पुटींग इन हेज ऑफ प्रोटेक्शन सैतानाक हात लावपाक ताकून ना देवाचें रगत सैतान पळोवंक शकना सिस्टर रेचलाची टेस्टिमनी आयकल्या तुमी सिस्टर रेचलान म्हटलें बिरातीचो आत्मो तिच्या भितर आसलो आनी बिरातीरूच आसताली सदां फोंड्या रिट्रीटीक म्हाका मेवली आनी देवान म्हाका सांगलें 15 दिसांनी तिची सुटका जातली म्हणून 15 दिसांनी सुटका जातली म्हणून सांगलें आनी हांवें म्हणलें सिस्टर विदीन 15 days तुजी सुटका जातली 1 John 4:18 हो वास आनी मागीर हांव तिका मिनिस्टर करूंक लागलो 1 John 4:18 सिस्टर मोग आनी मोग आसा थंय विरांत ना
परतेंच संपूर्ण मोग भिरांत पयस करता, कित्याक जंय खास आसूंये थंय भिरांत आसा, आनी जाका बें दिसता ताचो मोग संपादनीक पावूंक ना. प्रेज गॉड. मोग हा थंयसर भिरांत ना. हांगर कसलो मोगाचे जेजू उलयता? पवित्र आत्म्याचेर. पवित्र आत्म्याचेर उलयता. म्हाजो पवित्र आत्मो तुज्या भितर हांवें घातलेलो आसा. हो पवित्र आत्मो, मोगाचो आत्मो, म्हाजो पवित्र आत्मो तो तुज्या भितर आहा, ना जाल्यार भिरांतीचो आत्मो तुज्या भितर कसो रावंक शकता? आनी म्हणलें ह्या स्क्रिप्चराचेर नियाळ कर, हो स्क्रिप्चर वाचीत राव. आनी भाव भयणांनो, न्हांग वयता पळय थंयसर गळयोन पडटाली भयण. कित्याक न्हांग वयता तेन्ना तिका कूड आपणाचे दिसती पडटाल्यो, सगल्यो कुडीक गांठी येयल्या त्यो दिसती पडटाल्यो. जायत्यो गांठी कुडीक येयल्ल्यो तिच्यो. आनी तेका म्हणटा फॅट सेल्स म्हणटा. वॉट यू से सिस्टर? फॅट सेल्स ना? सेल्युलाइट. या, फॅट सेल्स, सेल्युलाइट्स. आय डोंट नो बिकॉज आय एम टू इंटेलिजंट. म्हणटो ह्यो गांठी येयल्ल्यो तिका भरपूर. आनी ती पळोवप तिणें न्हांग वयता पळय तेन्ना तूं विंगडो आसता न्ही. विंगडो आसल्या उपरांत तुका तें दिसता आपणाच्या कुडीक कितें कितें आहा पळय तें. पळोवप आनी गळयोन पडप न्हाता पळय थंयसरूच. त्या दिसा गेली ती रिट्रीटीचे गेल्या उपरांत 2 दिसांनी हेजेर नियाळ केल्या उपरांत गेली. आनी म्हणूंक लागले, जेजू तुज्या पवित्र वत म्हाजेर आसा, सैतानाक म्हाज्या कडेन आनी कसलीच पदवी ना. त्याच मिनटार भाव भयणांनी तुका तिची आंगातली भिरांत सुटका केली. कंप्लीट फ्री फ्रॉम फियर. त्याच मिनटार. आनी टेस्टमनी तेणें दिल्ली आसा. त्याच मिनटाक तेणें ताका सुटका मेळली. आनी मागीर 2 दिसांनी हांवें म्हटलें आतां वच आनी डॉक्टराचें टेस्ट कर. हांव आनी सिस्टर सिमित्रा तिका मिनिस्टर करताले. हांवें आनी सिस्टर सिमित्रान दोगांयनी एग्रीमेंट प्रेयर केलो. तिकाय घेतली, एग्रीमेंट प्रेयर केलो. हे भयणीक बरो रिपोर्ट मेळना म्हणून. जेन्ना थंयसर गेली भाव भयणांनो, कोण येयले फॅट सेल. 2 वर्सां घरा कडेन हाडली. काम सोडलें आपणाचें. भिरांत. कित्याक आपणाक कॅन्सर जाला. डॉक्टरान सांगोंक ना अजून कॅन्सर जाला म्हणून, पूण ह्यो गुटयो पळोवनूच भियेली आपणाक कॅन्सर जाला म्हणून. काम सोडलें आनी ह्यो गुटयो तिच्या लागीं उलयताल्यो. ह्यो गुटयो तिच्या लागीं उलयताल्यो आनी ह्यो गुटयो भाव भयणांनो तेका भिरांत दिताले. जेन्ना देवाचो आवाज तिणें आयकलो, गेली, आपणाचे टेस्ट केले, सगळे टेस्ट क्लियर जाले. आतां अमेरिकाक. कित्याक लागून भाव भयणांनो टेस्टमनी आमी सांगतात तुमचो भावार्थ वाडपाक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. फुडल्या विकान टेस्टमनी आहा. म्हणटूच एक टेस्टमनी आमकां मेवतली. ब्रदर म्हणटा आपुणूय टेस्टमनी दितलो. ब्रदर म्हणटा आपुणूय टेस्टमनी दितलो. टेस्टमनी तुमकां एका विकान एक मेवतली. कित्याक जायत्यो मिलाग्री हांगर पळोवपाच्यो. कॅन्सराची पिडा तूं हांगर भितर येता तेन्ना थंयच मरतली. हांगर येता पळय तेन्ना थंयसरूच मरतली. कित्याक हो जागो पवित्र आत्म्यान माखलेलो आहा. आमी पळयल्या ह्या जाग्याचेर कितक्यो मिलाग्री जाता पळय ती. म्हणून आमी म्हणटा ऑनलायन आयकोनाका. हांगर यो आनी देवाक अनुभव. जायत्या जाणांक संवय जाल्या भाव भयणांनो, हांव कोणाचेर शीड मांडली ना, पूण जायत्या जाणांक संवय जाल्या घरा कडेन रावन गोंय. हांव म्हापशां येता भाव भयणांनो. म्हाका 1.5 वर लागता हांगर पावपाक. पूण हांवें आसून पासून केन्ना कंप्लेन करूंक ना. म्हाका 1.5 वर लागता, हांव हांगर कित्याक येवं. 10 लोक आसतना तेन्ना येतालो, 15 जालो तेन्ना येतालो, 25 जाले तेन्ना येतालो, आतां 80 जालो तेन्ना येता. आनी हांगर सगलो जागो भरतलो तेन्नाय हांव येता. आनी हांवूच येवचो ना. जायतीं जाणांय हांगर येतलीं देवाचें उतर परगटली. हो जागो कितें म्हाकाच दिवंक ना हो परगट करपाक. परगट करपाक तुमकां कोणाच्या देवान तुमकां आहा उर्बा या हांगर देवाचें उतर परगटा. उगडास धरा भाव भयणांनो, देव आमच्या भितर मिलाप करूंक सोदता. तूं आहे रेडी तेजी मिलाप मानून घेवपाक. आयज हांव मिसाक गेलो आनी मिसाक गेला तेन्ना देव म्हाजेशीं उलयलो. आमी लास्ट
स्क्रिप्चर भाव भयणांनो आमी घेतलेलो, आय एम द बॉडी ऑफ, आय हॅव द माइंड ऑफ क्रायस्ट. आय हॅव द माइंड ऑफ क्रायस्ट हो स्क्रिप्चर आमी घेतलेलो. आय हॅव द माइंड ऑफ क्रायस्ट हो स्क्रिप्चर आमी घेतलेलो. ओके, बारीकशे कन्फेशन करूया आमी. बारीकशे कन्फेशन करूया. ओके, आय एम गेटिंग टू क्लोज टू दिस. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. एक बारीकशे कन्फेशन करूया जे आमी शिकल्या पळय तेजेर. हांव जाण आसा नवी रचना. हांव जाण आसा जेजून क्रिस्तान जल्मलेलो मनीस. हांव जाण आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर. हांव जेजू क्रिस्तान एक जाल्लो आसा. म्हाका जेजू क्रिस्ताचें मन. भाव भयणांनो, हे स्क्रिप्चर आमी शिकल्या. आयज हांव मिसाक गेल्लो आनी हो स्क्रिप्चर म्हाज्या हितून ना हो स्क्रिप्चर. आनी हांव जेन्ना मिसाक गेल्लो आनी पाद्री शर्मा सांगतालो तेन्ना देवान म्हाका, हांवें एक आवाज आयकलो, हो स्क्रिप्चर इन्क्लूड करलो. खंयसर आहा? आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. हो स्क्रिप्चर म्हाज्या हितून नासलो, पूण पवित्र आत्मा म्हणूंक लागलो हो स्क्रिप्चर एड कर. आनी हो स्क्रिप्चर एड कर आनी कितें उलय तें ताणें म्हाका सांगलें. हो स्क्रिप्चर एड कर आनी कितें उलय पळय तें ताणें सांगलें. हांगा इंग्लिशीन म्हणटा 1 Corinthians 12:27, नाव यू आर द बॉडी ऑफ क्रायस्ट अँड मेंबर्स इंडिव्हिज्युअली. कोंकणीन वा सिस्टर? तर तुमी सगळीं बरोबर क्रिस्ताची कूड आनी जोड एकलो आपआपले पावटीन तिचो एक सांदो. भाव भयणांनो, आमी कितकी जाणां पयले मानता आमी जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड म्हणून. ही कूड जी म्हाजी आहा ती जेजू क्रिस्ताची म्हणून आमी कितकी जाणां मानता. हांवें मानूंक जाय ही म्हाजी कूड जेजू क्रिस्ताची कूड. कित्याक हांव जियेना, म्हाज्या भितर जेजू क्रिस्ट जियेता. गॅलेशियन 2:20 म्हणटा, आय हॅव बीन क्रुसिफायड. ज्या दिसा जेजू मेलो त्या दिसा हांव जेजून मेलो. ज्या दिसा जेजू पुल्लो त्या दिसा म्हाकाय पुल्लो. ज्या दिसा जेजू पुनर्जीवन जाला हांवूय पुनर्जीवन जाला. आतां हांव जियेना, म्हाज्या भितर जेजू जियेता. म्हाज्या भितर जेजू जियेता जाल्यार ही कूड जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. आतां भाव भयणांनो, हे भायले कुडीची ही गजाल न्हू. आमी कितें चिंता, हे जेजू हे भायले कुडीची उलयता. ही भायली कूड अजून सेव्ड ना. इंग्लिशीन अशें म्हणटा हांव, आय एम सेव्ड, आय एम बींग सेव्ड अँड आय वील बी सेव्ड. हांव तुका सांगता, आतां हांव हांगर बसलोलो तेन्ना पवित्र आत्मा म्हणूंक लागलो, तुजे बॉटलीचेर म्हणूंक लागले, बरें रावंड आहा म्हणूंक लागलो. हो पयलो रावंड जावन आसा भाव भयणांनो, हो आमचो आत्मो. हो दुसरो रावंड जावन आसा हें म्हाजें मन. आनी हो तिसरो रावंड जावन आसा म्हाजी कूड. हो पळय भितरलो आत्मो आसा, हो इनर मॅन, म्हणजे भितरलो मनीस. म्हाज्या भितरल्या मनशाक जेजू क्रिस्ताचें मन आसा आनी भितरलो मनीस जेजू क्रिस्ताची कूड जावन आसा. ही म्हाजी भायली कूड सेव्ड ना अजून. हो आत्मो जो आहा तो आतां ह्या वेळार जेजू क्रिस्ता भाशेन आसा, कंप्लीट लायक जीजस. जसो जेजू तसो हांव. 1 John 4:17. हो तेजो हो पळय आहा तो जेजू क्रिस्ताचो आत्मो आनी म्हाजो आत्मो सेम. हो हांगर आहा आनी हो सेम. दीस इज सेम.
द स्पिरीट इज सेव्ड. आत्मो तुजो साल्वार जालो ऑलरेडी. हे मन तुझे अजून सेव्ड ना. इज बीइंग सेव्ड. इज बीइंग सेव्ड म्हणजे रोमन्स 12:2. रोमन्स 12:2 कितें म्हणटा? डू नॉट बी कन्फॉर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रान्सफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ युअर माइंड. सो युअर mind is being saved. You are in a process of being saved in your mind. In your spirit you are as Jesus is. तुझ्या आत्म्यान तू जसो जेजू आसा तो तू आसा. पूण तुझ्या मनान, इनर मनशाच्या मनान, हो जे मन आहा तुझे सोल माइंड, हे सोल माइंड आहा ते परफेक्ट ना तुझे. तुझे परफेक्ट आहा ते हे माइंड. इनर मनशाचे माइंड आहा ते तुझे परफेक्ट आहा. वो सोल माइंड जो आहा तुजो वो परफेक्ट ना. इट इज ऑन द रिन्यूअल. आणि थर्ड जावन आसा इकूड भाव भयणांनो आमची वयतली. देवाचें उतर म्हणटा कोलिशन 1:27 म्हाका दिसता, द होप ऑफ ग्लोरी. द होप ऑफ ग्लोरी. द होप ऑफ ग्लोरी म्हणजे कितें? जेन्ना आमी सगळीं मरून वयतली, सगळीं मरून वयतली, आमी हांगर परमनंट ड्वेलिंग कोणाचें ना. पूण ही कूड आमची आहा ती मातयेक वयतली. पूण देवान आमकां एक नवी कूड मेवतली. जेजू क्रिस्तान आमकां एक नवी कूड मेवतली. ती कूड जावन आसा मोहिमेची कूड. ती कूड हे उंवती कडल्यान ते सायडीन वचोंक शकता. दार नाका ताका, डायरेक्ट ट्रू. वी वील द होप ऑफ अ ग्लोरी म्हणजे नवी कूड मेवपाची आशा. मिन्स वी वील बी सेव्ड. So our body will be saved. It is not saved as it. म्हणटोच हे 3 डायग्राम वो तुजो स्पिरीट, वो सोल, वो तुजी कूड. वो जावन आसा तुजो आत्मो, हे तुजें मन, आनी हे जावन आसा तुजी कूड. कुडीचें व्हडलें इम्पॉर्टन्स ना भाव भयणांनो, कित्याक कूड तुका नवी मेवपाची आहा ऑलरेडी. हे कुडीचेर आमी सुबेज आमचो फोकस घालपाची गरज ना. आणि हांगा देवाचें उतर ताकाच लागून म्हणटा, नाव यू आर द बॉडी ऑफ क्रायस्ट एंड मेंबर्स इंडिव्हिज्युअली. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. सिस्टर अनेकदा वाच तू. ते हांगर आहा. तो तुम्ही सगळीं बरोबर क्रिस्ताची कूड आणि जण एकलो आपापले पावटीन तिचो एक सादो. तर तुम्ही सगळीं बरोबर क्रिस्ताची कूड. हांगर आमी एकठांय जाल्यार हेका आमी म्हणटा इग्रोस, द चर्च. जीसस इज द हेड. आय एम द बॉडी. जेजू हेड चर्चीचो, आमी बॉडी. म्हणजे जेजू नवरो, आमी तेजी व्हंकल. इग्रोज मात तेजी व्हंकल. जेजूची व्हंकल, जेजूची इग्रोज मात आमी सगळीं. आतां हांगर जेंडर सोदपाचो ना. जेजू मेल, हांवूय मेल, तें ना. तेजो स्पिरीट डज नॉट हॅव अ जेंडर. गॉड इज स्पिकींग अबाउट द स्पिरिच्युअल. म्हणटच हांगच जेजू कितें म्हणटा, तर तुमी सगळीं बरोबर या क्रिस्ताची कूड. आमी सगळीं क्रिस्ताची कूड म्हणजे आमी तेजे सांगले. देव भाव भयणांनो आमकां आमची गरज आहा ताका ह्या संवसारान काम करपाक. कित्याक ह्या संवसाराचेर पदवी कोणाक दिल्या ताणें? ह्या संवसाराचेर पदवी देवान मनशाक दिल्ली आहा. म्हणटकच जशी ताका आमची गरज, आमकांय तेजी गरज. आमकांय तेजी गरज आहा, ताकाय आमची गरज आहा. ताका गरज आहा आमचें हें उतर परगडपाक. म्हणून हें तोंड आतां ओपन जाता. कित्याक ताका गरज आहा हें तेजें उतर परगडपाक. आमी तेजें काम करपाक आहा. आनी हांव जेन्ना मिसान आहलो तेन्ना हें देवाचें उतर म्हाका दिलें ताणें. लूक 22:19. सिस्टर वाच तुमचो दिता. सकयल ना, डावन ना. आणि ताणें उदो घेतलो, देवाक दिन वासून तो मोडलो आणि तो तांकां दिलो आणि म्हणलें, ही म्हजी कूड.
हांवें ती तुमचे पासत समोर पोवची आसत. म्हजो उगडास करूंक अशेंच तुमी करात. हांगल्यान म्हण ही म्हाजी कूड थंयसरल्यान ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पोवची आसा. ही म्हाजी कूड, ही म्हाजी कूड हांव तुमकां दिता. जेजून कितें केलें भाव भयणांनो, खुर्सार गेला तेन्ना पातकां कोणाची आहली? आमची कोणाची कुडीन गेली? जेजूच्या आपणाची कूड कोणाक दिली? आमकां दिली. ते दोन. आनी आमी कितें चिंता? आतां हो उणो घेतला, तो कोम्यांक घेवपाचो, स्टोरी ओवर. देव म्हणटा आपूण म्हाजी कूड तुमकां दिता. ही आतां कूड म्हाजी व्रोंक ना, ही कूड हांवें काडल्या तुका दिल्या. तुमचो कोम्याचेरूच भाव भयणांनो कोबार जायना. देव म्हणटा ही कूड जी म्हाजी आहली, तुजी कूड हांव घेवन गेलो. तुज्या कुडीन पातकां जायती आहली, तुजे कुडीन जायते दुयेंस आहले, तुज्या कुडीन जायते शिराब आहले, तुजे कुडीन जायती गरीबसाण आहली, ती हांव म्हाजे कुडीन घेवन गेला. म्हाजी कूड, गिरेस्त कूड, बोळिश्ट कूड काडल्या तुका दी. आनी आमी कितें चिंता भाव भयणांनो, हे देवाचें उतर कोम्यांक घेतलो, डू दीस इन मेमरन्स ऑफ मी. आमी चिंता देवान उणो मोडलो, तो सांगता आपणाची कूड तुका दिता. उतरांचेर दोरा भाव भयणां, उतरां दोरा. हो स्क्रिप्चर थंय कनेक्ट कर. तूं म्हणटा हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. जेजू म्हणटा म्हाजी कूड तुका दिता. कितके टायम भाव भयणांनो तुवें नियाळ केलो? हांवें करूंक नाहलो. म्हाका आयज पवित्र आत्म्यान सांगलें. हांव खरें सांगता, हांवें करूंक नाहलो हो नियाळ. जेन्ना हांव मिसाक आहलो तेन्ना पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें, एबय हें तें, ही कूड हांव तुमकां दिता. जेजू सांगता म्हाजी कूड हांव तुमकां दिता. फकत तो उणो न्हू भाव भयणांनो. तो म्हणटा खुर्सार वचोन हांव म्हाजे जीव हांव तुका दिता. म्हाजी कूड हांव काडून तुका दिता. हे कुडीन तूं जिया, म्हाजी कुडीन तूं जिया. आनी म्हाजी कूड उलयता ती तुजो आत्मो भाव भयणांनो, तुजे आत्म्याचो भितरलो मनीस जेजून तुका नेवो केल्लो आसा. इम्पॉसिबल म्हणटा तें कांयच ना भाव भयणांनो. देव हांगा सांगता म्हाजी कूड काडून हांव तुमकां दिता. आनी हे म्हाज्या उगडासाक कोरा, उगडास धरा की ही तुजी कूड न्हू, ही जेजू क्रिस्ताची कूड. ते कुडीन तूं जिय. आमी भाव भयणांनो इतक्याचेरूच चिंतूना. तो कोम्या जालो, तो कोम्या डू दीस इन मेमरन्स ऑफ मी. यू रिमेंबर मी एवरी टायम दीस इज डन. तो म्हणटा हे कुडीन कितें केलां तें उगडास धर. हे कुडीन हांवें तुजे पातो केले, हे कुडीन तुजे हांवें दुयेंस जालें, हे कुडीन तुजे हांवें शिराब येले, हे कुडीन तुजे हांवें गरीबसाण येयली. आनी तुका म्हाजी बरी कूड हांवें तुका दिली. तुका सोंतपण दिलें, तुका पेकोणी दिली, तुमकां गिरेस्त केली, तुमचे शिराब आहले थंयसर तुमकां बेसांव दिली. हे कुडीन तुका हांवें कंप्लीट केलां. यू आर कंप्लीट इन क्रायस्ट. कोलिशन 1:9 and 10. यू आर कंप्लीट. कित्याक तुवें कंप्लीट केलें भाव भयणांनो. हो सर्कल आहा तो ताणें कंप्लीट केला. कंप्लीट. आनी कांयच करपाचें ना. बेबी स्पिरीट न्हू तो. बेबी स्पिरीट तुजो आंगर आहा, तुजें हें मन तें तुजें बेबी आहा अजुनूय. आनी तें वाडत आहा. तें देवाचें दूद पियेता अजुनूय, देवाचे उतराचे. आनी तें वाडत आहा. आनी वाडटा 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 तेन्ना तूं तुजो भायर सरता. हे गूड भाव भयणांनो. देव आमी कितें करता भाव भयणांनो, कोणेनूय तुका स्क्रिप्चर दिलो आनी जायते टायम आमी मिनिस्टर करता, आमची चूक आहा. मदेंच आमी स्क्रिप्चर काडटा आनी कोणाकूय दिता. मदेंच स्क्रिप्चर काडलो आनी दिलो नाजाल्यार तेजेर कंप्लीट जायना भाव भयणांनो. ताका एप्लिकेशन स्क्रिप्चर आसता. आतां माय गॉड शॅल सप्लाय ऑल माय नीड्स अकॉर्डिंग टू हीज रिचीज इन क्रायस्ट जीसस. देवाचें उतर सांगता माय गॉड शॅल सप्लाय ऑल माय नीड. हो सडनली मदलोच काडटा आनी तुका दिता.
मातसो देव तुका सगळें दितलो. पूण साव पावलून हें कित्याक लागून म्हटलें, जेन्ना तो प्रिजनान आहलो, जेन्ना तो बंदकोणींत आहलो, तेन्ना कितें जाता, हे फिलिपकार ताका पयशे धाडटा, तिची मिनिस्ट्री चलयता. ज्या जाग्याचेर आदार दिवपाक जाय हे फिलिपकार ताका दिता. तेन्ना तो सांगता, तुवें हो आदार दिल्लोय म्हणून म्हाजो देव तुका सगळें जाय पळय तें दितलो. मदल्यात काडलें नाल्यार 17वे वळीन कितें म्हटलां तें तुका कळचें ना. तेच सिस्टर आलिफाक हांव सांगतां, मदल्यात काडलें तुका स्क्रिप्चर भाव भयणांनो, सडनली मदलोच काडलें आनी मागीर तूं तो म्हणटाय. आतां आमी कितें करता, जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो, आमी काडटा आनी स्क्रिप्चर दिता आनी म्हणटा तूं म्हणत राव, जेजूच्या गायांनी तूं बरो जालो, जेजूच्या गायांनी तूं बरो जालो. पूण जेजूच्या गायांनी बरो जालो तेच्या वयरूय आनी कितें आहा, तेच्या वयर कितें आहा, जेजून आमची पातकां आपणाचे कुडीन येयली. ही सुजमणी तो दिवंक ना, जेजूच्या गायांनी बरो जालो, जेजूच्या ताका सुजमणी ना, ते पेरट कशें म्हणत आहा भाव भयणांनो, आनी मागीर ताका मॅनिफेस्टेशन म्हणून एप्लिकेशनूय दिवपाक जाय, ताका सांगपाकूय जाय फायदो, आनी तुवें कशें उलोवंक जाय देवाचें उतर. कितें म्हणटा सिस्टर? खुर्सार ताणें आमच्या पातकाचो भार आपली कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकाक पाठ करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोचे खातीर ताणें अशें केलें. ताच्याच गायांनी तुमी बरी जाल्यात. आतां समज हांवें तुमकां फकत सांगलें जेजूच्या गायांनी तुका बरें जाल्या म्हणून, तूं म्हणत रावतलें जेजूच्या गायांनी बरें जालें, आनी तूं फकत इतक्यात म्हणटलें जेजूच्या गायांनी बरें, कित्याक तुका फायदेशीर न्ही. पूण तेन्ना तुका वयलें तर खबर ना, तुजें दुयेंस ऑलरेडी जेजून त्या खुर्सार येयलें, तुजी पातकां ताणें ऑलरेडी ते खुर्सार येयली, तुजें शिराप ताणें ऑलरेडी त्या खुर्सार येयलें, म्हणून तुका तेज्या गायांनी पेकोणी मेवली, म्हणून मेवली तुका पेकोणी. पूण हांवें तुका तर इतक्यात म्हणलें जेजूच्या गायांनी तुका पेकोणी मेवली, इनकम्प्लीट. आनी जायते टायम भाव भयणांनो आमची चूक आहा हितून. आमी कितें करता, मदलो स्क्रिप्चर काडटा आनी दिता. पूण जेन्ना हांव असोच हांवूय देवाचें उतर दिताना हांवूय अशेंच मदले काडून दितालो भाव भयणांनो. पूण पवित्र आत्म्यान मागीर म्हाका शिकयलें, एप्लिकेशन स्क्रिप्चर दिल्या बरोबर स्क्रिप्चर दिनाका. एप्लिकेशन स्क्रिप्चर दिवपाची गरज आसा. John 3:16 म्हणटा, God so loved the world that he sent his only begotten son, that whosoever shall believe shall not perish but have eternal life. सर्गीच्या बापान आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. जो कोण तेजेर विश्वास दवरता तो मरचो ना, पूण ताका साश्णीक जिवीत मेळटलें. इतकेंच तर हांवें सांगलें नाल्यार ताणें सोत कितें मानपाचें सांगा. हांवें ताका John 3:16 दिलो, आतां ताणें सोत कितें मानपाचें. तेजेर म्हटल्यार जो कोण सोत मानता पळय तेजेर कितें सोत मानपाचें तें सांग. सोत कितें मानपाचें 15 सांगता सोत कितें मानपाचें पळय तें. आनी आमी कितें करता, डायरेक्ट काडटा John 3:16 आनी आमी सांगता 15 सांगता कितें सोत मानपाचें पळय तें. सिस्टर वाच 15. जसो मोजसान ओरोड्यांत स्वरूप उबारलो, तसोच देव मोर्शाच्या पुताक उबारतलो. अशें पुताचेर भावार्थ येवतल्यांक सोमेस्तांक सासणीक जिवीत मेळचें म्हूण देवाची येवजण. खरेंच ताचेर भावार्थ येवता त्या दोन एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. भाव भयणांनो 15चेर बरयलेलें आहा, 15चेर बरयलेलें आहा कितें करूंक जाय पळय तें. जसो मोजेसान आदल्या कोरोनान सोरोप उबारलेलो, जेन्ना तांकां सोरोप चापताले आनी तो लोक मरतालो, ती पोरजां तेजी मरताली, तेन्ना मोजेसान सोरोप उबारलो. त्या सोरपाक पळयता पळय ते मनीस वाचतले म्हणून. पूण नव्या करारान जेजू क्रिस्त त्या खुर्सार वयता. पातोक ताणें करूंक घाल्ले आमच्या पासत पातोक जाता.
कोणाचे वायट करूंक नासले आपूण लोकांच्यो गायी खाता, आमच्या पासत गरीब जाता, आमचे शिराप घेता आनी खुरसार वयता. ते तुवें खुरसार पळोवंक जाय देवाचें उतर. आनी जो कोण त्या खुरसार पळयता आनी त्या खुरसार नियाळ करता तेन्ना देवाचें उतर म्हणटा तुका ते सोत मानताय पळय तेन्ना तुका साश्टीक जिवीत मेळटलें. जेजून कितें केलां पळय तें सोत मानपाक. जेजू आमच्या खातीर त्या खुरसार गेलो म्हणून सोत मानपाक जाय. आमचे पातोक तेजे कुडीन आहले म्हणून सोत मानपाक जाय. आनी तेज्या वांगडा हांव मेलो म्हणून सोत मानपाक जाय. म्हाका तेज्या वांगडा पुरलो म्हणून सोत मानपाक जाय. आनी हांव तेज्या वांगडा पुनर्जीवन जाला म्हणून सोत मानपाक जाय. ही आमी भासवणी भाव भयणांनो एवरी इस्टर मिसाक करता. एवरी इस्टर मिसाक आमी करता. पूण आमचें कितें जालां भाव भयणांनो, आमी पाद्री म्हणटा ते आमी म्हणटा पूण नियाळ ना. पाद्री म्हणटा आमी जेजू क्रिस्तान मेले, आमी जेजू क्रिस्तान आमकां पुरले आनी आमकां जेजू क्रिस्तान पुनर्जीवन केलें. इस्टर म्हणजे कितें? इस्टर म्हणजे रेसरेक्शन, पुनर्जीवन पावप. आनी त्या दिसा ती भासवणी आमी करता भाव भयणांनो, पूण नियाळ ना. नियाळ नासतना करीत सोत मानूंक नाय फायदो कितें? इंग्लिशीन अशें म्हणटा, इफ यू बिलीव यू वील रिसीव, इफ यू डावट यू आर विदाउट. तूं तो सोत मानशी तुका मेवतलें. सोत तर मानूंक नाय कांय फायद्याचें ना. खाली येयल्लोय खाली वयता. आनी अशेंच घडटा भाव भयणांनो, खाली येतात आमी पॅरट कशें म्हणटात आमी प्रेयर ऑलरेडी देवान करून दवरला. करपा म्हणजे देवान करून दवरला. जेन्ना तुका भावार्थान जे तूं जाणाय देवाच्या उतरान थंयसर बरयलेलें आनी तूं म्हणटाय हे जावन असं जेजून जें कितें केलां तें हांव आपणायता, भावार्थान आपणायता तेन्ना तुजें जाता. कितके रिपोर्ट भाव भयणांनो डॉक्टर दिता, हो रिपोर्ट तो रिपोर्ट, सिंड्रम हो सिंड्रम तो सिंड्रम, डावन सिंड्रम आप सिंड्रम, कसले सिंड्रम आमकां खबर ना भाव भयणांनो. आनी देवाचें उतर एकूच सांगता तेच्या गायनी आमी बरी जाल्या. पूण आमकां तर खबर आहा कशी बरी जाल्या तेन्ना तूं आपणाचें. हाफ मेसेज इज डेंजरस. तुका तर हांवें सांगलें फकत पनिनो भोंव 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 भोंवतले पनिनो खंय काय म्हणून, आनी फकत नांव सांगलो पनिनो. आमचे रिट्रीट जाता पनिनो. डोंगरी तर घालिना, माजोर्दा तर घालिना, जाल्यार भोंव भोंव भोंवतले. हाफ मेसेज डेंजरस जाली ना. तशें देवाचें उतर, हाफ तो देवाचें उतर घेतलें, सैतान आख्खें उतर जाणा. कशें कितके जाणां सोप मानता सैतानान देवाचें उतर खबर आहा म्हणून. कितके जाणां सोप मानता देवाक सैतानान देवाचें उतर खबर आहा. तो जाणा देवाचें उतर. कशें जाणा, कशी गॅरंटी देवाचें उतर जाणा म्हणून? लुसिफर आसलो तो. लुसिफर म्हणजे एंजल ऑफ लायट. ही वॉज द एंजल ऑफ लायट. तेका देवाची सगल्यो मांडण्यो खबर आहा, देवाचें उतर तेका खबर आहा. तेका लागून जेजूक तेणें सांगलें हे उणें हे फातर आहा तें उणें कर. ते फातर आहा तें उणें कित्याक तेका खबर आहा पदवी जेजू. जेजूच्या भितर कितकी पदवी आहा ती सैतानाक खबर आहा. म्हणटच सैतान जेजूक सांगता हे उणें फातर आहा तें उणें कर. आनी जेजू सांगता तेका बरयलेलें आसा मनीस उण्यात उदेशी जियेना पूण एक एक देवाच्या उतरा उदेशी जियेता. हाफ मेसेज घेवन न्हू भाव भयणांनो, फूल मेसेज सांगली तेणें तुका फस्टूच सांगलेलें, तेणें कंप्लीट केलें. हो डिट्रोनॉमीन आहा आदल्या करारान आनी नव्या करारान तो तेका सांगता. बरें जेजू आदल्या करारान आहलो काय नव्या कराराचो? Jesus is of the New Testament or the Old Testament?
Jesus was in the Old Testament. He wrote he gave the New Testament. He was in the Old Testament. तेणेन कायदो दवरलो कित्याक आमकां न्ही दवरपाची गरज. तो आमकां लागून येयलो आनी ह्या संवसारान कायदो दवरपी कोण नासलो. जेजू येयलो, आपल्यान कायदो दवरलो आनी आतां तेणेन आमकां नवो कायदो दिलो आनी तो कायदो जावन आसा कृपेचो. द लॉ ऑफ ग्रेस, द लॉ ऑफ फेथ. भावार्थान तूं जेजूच्या सोंपपण जाता. तुका कश्ट घेवपाची गरज ना. भाव भयणांनो, सगळ्यान व्हडली मिलाद म्हणटा पळय ती खंयची? सगळ्यान व्हडली मिलाद जी आमच्या लायफान जाता ती खंयची? सगळ्यान व्हडली मिलाद आमच्या लायफान घडल्या ती खंयची? कोणाक खबर ना? सगळ्या आमच्या लायफान एक व्हडली मिलाद घडटा. सगळ्यान व्हडली मिलाद आमच्या लायफान घडल्या ती खंयची? तुमकां खबर आहा, थोड्यांक खबर आहा, पूण सांगूंक सोदना. हो म्हणटलो रॉंग, तूं रॉंग म्हणटा. ना, कोणाचेंच रॉंग ना. सगळीं जाणां रायट. भाव भयणांनो, सगळ्यांहून व्हडली मिलाद म्हणटा ती साल्वासा. There is no miracle that can touch salvation. It is just by confessing, believing in your heart and confessing out of your mouth, you are saved. By grace, through faith, you were saved, not by your works. तुझ्या करण्या खातीर न्हू. देवाची कृपा जेन्ना तूं आपणायता, सगळ्याहून व्हडली मिलाद तुज्या लायफाची ती. ह्यो बाकीच्यो हे धाकटुले बारीक बारीक ह्यो मिलाग्री. हे मिलाग्रीक आनी तुका दुसरी मिलाग ना भाव भयणां. पुनर्जीवन जाताय पळय तो, जेजू क्रिस्तान पुनर्जीवन जाताय पळय तो, ती जावन आसा सगळ्याहून व्हडली मिलाद. ही मिलाद भाव भयणां आमच्या लायफान जाता. हे मिलाग्रीचेर आमी नियाळ बसून करिना आनी बारीक बारीक मिलाग्री आमी सोदूंक भोंवता. ही सगळ्यान व्हडली तुजी एवरलास्टिंग. ही आनी काडूंक शकना एकदां तुका देवान दिली म्हणटकच. भाव भयणांनो, वन सेव्ड इज सेव्ड फॉर एवर. आतां तूं म्हणटलें म्हणटो हांव पातकान जिवंक शकता. तूं पातकान जियेशी सयतान तुका डेली मारतलो. तुजें ताट खातलो. इंग्लिशीन हांव अशें म्हणटा, यू वील पॉप युअर बॅग एंड ईट युअर टिफीन. तुजें ताट आसलें तो खावंक वयतलो आनी तूं खावंक वयता पळय तेन्ना ते धाकट्या भुरग्यांचे ते कार्टून बाब पळयतना कितें करता, असो फाटल्यान हात घालता, तेज्या हितूंतले खाता. तो आपलो आहा थंयसर, हो घालता तोंडाक. पूण धाकटे दुसरे दोग जाण सायडीक आसतात ते कितें पळयता, हो कार्टुनान आहा, हेजी बशी खाली करून दवरता. तशें जातालें. सयतान तुजे बशिल्ले केन्ना खावन गेला तें तुका खबर आसचें ना. पातकां देवान ऑलरेडी एड्रेस केल्या, पूण हांव पातकी जिवीत जिवपाक न्हू. जेन्ना जेजू क्रिस्तान नवी रचना जाता तेन्ना आदले कित्याक घेवन भोंवतले? कितक्या जाणांनी आपणाची टीव्ही एक्सचेंज केल्या, जावन कार एक्सचेंज केल्या. कोणें केल्या टीव्ही एक्सचेंज जावन कार एक्सचेंज, जावन कसलें एक्सचेंज केल्या? कितें एक्सचेंज धाकटो मोठे पासून आमी करता न्हू. ओल्ड टीव्ही दिता आनी नवी टीव्ही हाडटा. एकदां ती नवी टीव्ही हाडल्या उपरांत मागीर ती ओल्ड वचोन केन्ना हाडटाय तूं पितून? गार्बेज कितें म्हणटा गार्बेज? कचरो भायर उडयता. तो मागीर कचरो आमी घरान पुत्तून हाडटा. हाडपाक जाय न्हू. बरो वास येतलो भायर पडल्या उपरांत. मागीर बरें पिकतेलें मागीर हाडपाचें घरान. बरो वास येतलो. एकदां भायर उडयलें तें पुत्तून कित्याक हाडिना आमी? जेन्ना आमी पातकी सैम आमचो जेजू घेवन गेलो, आपणाचो सैम आमच्या भितर घातलो, तेन्ना हांव म्हणटा, जेजू तूं म्हाज्या खातीर मेलाय. तुवें म्हाका तुजी कूड दिली. हे कुडीन आतां हांव आनी पातक करचें ना. हांव निर्णय घेता. आय टेक अ डिसिजन बिकॉज ही लव्ड मी एंड ही वेंट ऑन द क्रॉस. तो म्हाज्या खातीर खुर्सार केला. आतां हांव म्हणटा, जेजू तुवें म्हाका इतको मोग दाखयलाय, आतां म्हाजो टायम. जेजू हांव म्हाजो मोग तुका दाखयता. जसो तुवें म्हाका मोग दाखयलाय, हो मोग हांव म्हाजो तुका दाखयता. आनी हांव निर्णय घेता. देव तुका फोर्स करिना भाव भयणांनो. देव तुका फोर्स करिना. पूण हांव म्हाजो मोगाचो निर्णय घेता. म्हाज्या खातीर जेजून हें केलां म्हणटकच हांव पातका पडल्यान हांव पयस रावतलो. आनी ताका लागून रोमन्स 12:2 रिन्यूइंग ऑफ युअर मायंड.
देवाचे उतर घेता आनी तूं नितळ जायत राव. मोद मोदलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. नेक्स्ट स्लाइड. Ephesians 2:10. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. आम्ही देवाची रचना आपणे आदींच फुडेंच तयार केल्ल्यो बऱ्यो कोरल्यो करून आमी जिवचे खातीर देवान आमकां रचल्यात. आमी देवाची रचना कोणाची? देवाची. म्हणटकच म्हाज्या भुरगीं, म्हाका तिगा चेडवां, आतां म्हाका तिगा चेडवां आहा म्हणटत म्हाजें एक्सपेक्टेशन म्हाज्या चेडवा कडल्यान कितें तरी आसतलें. आतां आमी हांव आनी बायल समज आतां आमी सदांच भुरगीं उच्ची ना न्हू. मागीर हांव कितें चिंता ना म्हाजी भुरगीं म्हाका पळयतलीं. म्हाजें एक्सपेक्टेशन हांव तांकां शिकयता आनी हांव म्हणटा तुमकां बरें ह्या लेवलाक हांवें तुमकां हाडला, आतां तुमी तुमचो संवसार तुमी पळोवपाचो. म्हाजें कितें आहा तें तुमचें अशें आमी म्हणटा न्हू भुरग्यांक. कितकी जाणां म्हणटात म्हाजें कितें आहा तें तुमकां न्हू. कोण म्हणटा आपणाच्या भुरग्यांक म्हाजें कितें आहा तें तुमचें न्हू म्हणटा काय आमी म्हणटा म्हाजें कितें आहा तें तुजें. सगळीं आमी म्हणटा न्हू भाव भयणां. म्हणटकच आमी देवाची भुरगीं आपणें कितें म्हणटलें आपणे आदी फुडेंच तयार केल्ल्यो बऱ्यो कोरल्यो करून आमी जिवचे खातीर देवान आमकां रचल्यात. भाव भयणांनो, देवान ऑलरेडी आमच्या खातीर प्लॅन केल्लो आहा. देवान एका पर्पसीक लागून आमकां रचल्यान ह्या संवसारात. म्हाकाय म्हाज्या भुरग्यां कडल्यान एक्सपेक्टेशन आहा की जेन्ना आमी जाणटी जालीं ती आमकां पळयतलीं म्हणून. आनी देवाकूय आमच्या कडल्यानूय एक्सपेक्टेशन आहा कितें आपणें जी मांडणी मांडून धरल्या ही मांडणी ती जियेत येयली. सुबेज कांय मागना. आय हॅव अ प्लॅन फॉर यू, अ प्लॅन टू प्रॉस्पर यू, नॉट टू हार्म यू. पूण भाव भयणांनो, आमी कितें करता आमकां देवाचें उतर खबर ना. आनी जायतीं जाणां कितें करता जेरेमाया 29:11 घेता. गॉड हॅज अ प्लॅन फॉर मी, अ प्लॅन टू प्रॉस्पर मी एंड नॉट टू हार्म मी. आनी जायते जाणां म्हणटा गॉड हॅज अ प्लॅन फॉर मी. आनी जायतीं जाणां सांगत आसतात देवाक कितें तरी म्हाजे. पूण 12 आनी 13 वाजिनाय नाजाल्यार तुका कांयच कळचें. 12 आनी 13 कितें म्हणटा तें पळय. 29:11 घेता भाव भयणांनी. एक एक मदलो स्क्रिप्चर काडून आमी वाचता आनी आमकां कांय कळना. सुरेश पौल अशें म्हणटा, तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणो. ती येवजण म्हणल्यार शांती दिवपाची, नोस्ट हाडपाची न्हय. ही येवजण तुमकां बरवशान भरलेलो बरो फुडार सांबाळून दवरता. तुमी म्हजेशी येवन म्हाका उलो मारतात तेन्ना आनी प्रार्थना करतात तेन्ना हांव तुमचें आयकतलो. तुमी म्हाका सोदतात तेन्ना हांव तुमकां मेळटलो. सगळ्या काळजान म्हाका सोदून येशीत जाल्यार हांव तुमकां मेळटलो. भाव भयणांनी कितकीं जाणां खरें सांगता जेरेमाया 29:11 घेवन आहा. पूण 12 आनी 13 कितें सांगता. देव म्हणटा आपणाची एक येवजण आहा तुज्या खातीर. देवाची सगळ्या खातीर एक येवजण आहा. पूण हांवें देवाक कितके टायम विचारला ती येवजण कितें. 12 आनी 13 सांगता तूं म्हाज्या कडेन यो. तूं म्हाज्या कडेन येताय तेन्ना हांव येवजण तुका सांगतलो. आमी वचपाक जाय भाव भयणांनी आनी देवाक सांगपाक जाय. देवा तुजें उतर सांगता तुका एक येवजण आहा म्हाजीशी. ती येवजण कितें देवा तूं म्हाका दाखोवन दी. आनी देव भाव भयणांनो तेन्ना तुका दाखोवन दितलो. तेन्ना तुका दाखोवन दितलो. भयणीन सांगून उगडास केला की म्हाका एक सोपान पडटालें. दर्याची उदीक येता म्हाज्या कडेन येता आनी हांव फुडें फुडें धांवता. उदीक म्हणल्यार देवाचें उतर. जेन्ना हांव देवाच्या उतरान येयलो तेन्ना पवित्र आत्म्यान म्हाका ह्या स्वप्नाचें अंडरस्टँडींग दिलें आनी
तेज्या उपरांत म्हाका हें सपन पडोंक ना. पूण हें सपन म्हाका भुरगेपणार सावन हांव देवाच्या उतरान येवसर म्हाका हें सपन कंटिन्यूस पडलें. पूण म्हाका त्या सपनाची जाणवाय नासली. पूण पवित्र आत्म्यान जेन्ना देवाच्या उतरान येयलो तेन्ना म्हाका ह्या सपनाची जाणवाय दिली. उदीक म्हणचे देवाचें उतर. हे देवाचें उतर म्हाज्या कडेन येतालें आनी हांव हे देवाच्या उतरा कडल्यान फुडें जालें. जेन्ना हांव थांबलो तेन्ना हे देवाचें उतर म्हाका मेवलें आनी हे देवाचें उतर आतां हांव दुसऱ्यांक दिता. भाव भयणांनो, जेन्ना हांव देवा लागीं वयतलो आनी देवाक सांगतलो म्हाका दाखय कितें येवजण आहा तुजी. कित्याक आमकां सगळ्यांक बऱ्या कामा खातीर ह्या संवसारान देवान घातलेलें आसा. भाव भयणांनो, कसलें तें बरें काम देव सांगतलो. आय एम हिज वर्कमॅनशीप क्रिएटेड फॉर गूड वर्क. बऱ्या कामा खातीर आमकां देवान ह्या संवसारान घातलेली आसा. सगळ्यांक भाव भयणांनो, एक एकल्याक एक उतर जेजूचें तूं सांगताय घोडयेक एका टायमार. एक उतर जेजू हें उतर म्हणटाय थंयसर पासून पदवी सैतानाची कोगार जाता. जेस देवाचें उतर जेजू म्हणटा. आयजूच हांव एक टेस्टमनी आयकतालो आनी एक प्रिचर आहलो, गरीब तो प्रिचर, पयशे सुबेज नासले तेशेर आनी गाडयेची ब्रेक पासून सारकी करपाक तो म्हणटालो अरे हे पयशे आपूण ना गरीब म्हणटकच तो तशीच गाडी चलयता. आनी वयर चोडार वयता तेन्ना असो यू टर्न आसलो आनी ते सायडीन गोरवां येतात आनी एका फुडल्या कांयच दिश्टी पडना. आतां एका ब्रेक मारतलो, हांगर ब्रेक मारल्यार थंय थांबतली, चान्स ना. बायलेन म्हटलें जेजू. गाडी ते सायडीन गेली, गोरवांकूय आदोंक ना, कांयच जालें. गाडी डायरेक्ट ते सायडीन गेली. फकत जेजू म्हटला पळय जिजस म्हटलें. ह्या उतराक पदवी आसा भाव भयणां. हे जेजू ह्या उतराक पदवी आसा कित्याक देवाचें उतर म्हणटात देर इज नो नेम अबाव द नेम ऑफ जीसस. एवरी नी शाल bow, एवरी टंग कन्फेस that Jesus Christ is the Lord. सगळ्यो दिम्यो ह्या जेजूच्या फुड्यान मोडलेल्यो भाव भयणांनो. जेजून आनी दुसरें नांव ना. जेजू म्हणटाय पळय तेन्ना पासून तुजी दुयेंसां मोडोन वचो. पदवी हा तो उतर. जेजू म्हणटाय पळय थंयसर पासून. पूण तो भावार तुज्या भितर आसपाक जाय. Hebrews 11:6 म्हणटा without faith it is impossible to please God because the one who comes to him must believe that he exists. हांवें तो जेजू क्रिस्त आसा म्हणून तो हांवें भावार धरूंक ना. तेच्या फुड्यान वयतलो जाल्यार म्हाका भावार ताचें उतर खंय आहा. हांवें पयलें सोत मानपाक जावो तो जियेता म्हणून त्याच ताणें टॉमसाक सांगलें तुवें म्हाका पळयलाय म्हणून तुवें म्हाजेर भावार धरलाय पूण म्हाका पळय नासतना भावार धरता ती सुभागी. आमी ती सुभागी भाव भयणांनो. आमी जेजू कुडीन कोणानूच पळोवंक ना. आगोर एकल्यान बसून आहा तेणेन जेजू कुडीन पळोवंक ना पूण आमी तेजेर भावार धरता. जेजू म्हणटा तूं सुभागी, यू आर ब्लेस्ड म्हणटा. ह्या जेजूच्या नांवान पदवी आसा भाव भयणांनो. आनी हेजेर हांव टिचींग घेतलो. जेजूच्या नांवान पदवी आहा हेजेर हांव टिचींग घेतलो. पूण हांगर भाव भयणांनो देवाचें उतर म्हणटा की आमी तेजी बऱ्या कामा खातीर आमकां जेजून आदी फुडें तुज्या आवयच्या कुशव्यान घालच्या पयलीं देवाक तुजी स्टोरी खबर. आतां तूं म्हणटलोय जेजू खबर आहा नाल्यार जेजून अशें कित्याक केलां ना. यू आर अ फ्री बींग. तूं तेजी मांडणी मानूंक शकता, तूं देवसाराची मांडणी मानूंक शकता, ती तुजेर सोडल्या. तूं म्हणूंक शकना देव बडी घेवन मारता तसलो देव. देव म्हणटा म्हाजी कृपा व्हांवता, तूं भावार्थान ती आपणाय सगळें तुजें. आतां वी आर द एडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ गॉड. एडॉप्टेड म्हणजे कितें? जेजू क्रिस्तान तेणें आमकां आपणायल्या. आतां जेजू क्रिस्ताचें जें आहा तें कोणाचें जाता? जी गिरेस्तकाय जेजू क्रिस्ताक लागून सर्गीच्या बापायन केल्ली ती कोणाची जाता? आमची जाता. कित्याक आमी जेजू क्रिस्तान.
जेजू क्रिस्त म्हाज्या भितर जियेता. हांव जेजू क्रिस्ताना, जेजू क्रिस्ताचे ते म्हाजे. आनी जेजू क्रिस्त गरीब न्हू भाव भयणानो. हांव म्हाजे बायलेक सांगतालो 2 दीस फाटीं, स्वर्गात सावळी ना. देर इज नो शॅडो इन हेवन. देर इज नो शॅडो इन हेवन. म्हणजे कावकाक कसलो चान्स ना. स्वर्गार कावकाक कसलो चान्स ना. सौर म्हणजे उजवाड, द ग्लोरी ऑफ गॉड. तुझी सावळी पासून पडची ना भावा भयणानो. तेका पासून चान्स ना स्वर्गार. इतकी देवाची महिमा. सावळी पासून अलाउड ना. स्वर्गार सावळी पासून अलाउड ना भाव भयणा. कित्याक देर कॅनॉट बी एनी डार्कनेस वेर जीजस लिव्स. देर कॅनॉट बी एनी डार्कनेस. त्या कॉन्फिडन्सान हांव तुमकां सांगता, हांव पावूंक ना स्वर्गात, पूण म्हाका खबर आहा तुमचो सावळेक पासून अधिकार ना. हांव म्हाज्या बायलेक सांगतालो, कित्याक पवित्र आत्मा म्हाका सांगतालो तुमचो सावळेक पासून चान्स ना. देर इज नो शॅडो इन heaven, because heaven is all about light, 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 because Jesus is light. आणि त्याच उजवाड घेऊन आम्ही या संसारात चलता भाव भयणांनो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. नेक्स्ट स्लाइड. Mark 4:26. And he said, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. भाव भयणांनो, I am a sower of the word of God. जेसू क्रिस्तान कोण? हो टॉपिक चालला. I am the sower of the word of God. हांव जेजू क्रिस्ताच्यो बियो ओपपी. I am the sower of the word of God. जेजू क्रिस्तान कोण? हांव शेत कामती तेका काम करता. देवाच्या उतर हांगर सांगता. And he said, the kingdom of God is as if a man should scatter seeds on the ground. देवाचे राज म्हणटा बिये भाशेन. आणि ही बी जावन आसा देवाचें उतर. ही बी घेता आमी आनी वखता. आनी ह्या वेळार भाव भयणांनो, ही बी तुमच्या बऱ्या काळजांनी आमी घालता. आनी ही बी जेन्ना बऱ्या काळजान वयता तेन्ना सुबाम फळ हे बी हाडटा. व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल म्हणटा तो इज द सीड. देवाचें उतर. देवाचें उतर तुवें तुज्या काळजान घालपाचें सगळ्यान पयलो प्रिन्सिपल. फर्स्ट कसो पावलो? कित्याक जेनेसिसान सगळें बिये उदेशीक येयला. देवान कितें म्हटलें? पयलें झाड जावनी आनी तेज्या भितर बी आसूं. रिजेनरेशन जातलें जाल्यार कशें जातलें? आनीक तर वाडोवंक जाय. समज एक ही पोपाय आहा, ही पोपाय आहा, हे पोपायक धाकटुल्यो पोपायो जाय. आतां सिस्टर शर्मिला कितें करतली? ही पोपाय खातिली ती खाल्ली. तेज्या भितर बियो आसतात. त्यो बियो घेतली आनी आनीक मोपतली. म्हाजी आयज बायल म्हाका सांगताली, आयज कितें करुया मरे, पोपाय आमकां मातसो गार्डनान सुबेज जागो ना. म्हणटकच ती कितें सांगता म्हाका, बायल खंय उडयत या म्हणटा. पोपाय घेवन येता पळय थंयसर, कोणाक खाता तेंकां खावनी. आमचें काम कितें भाव भयणांनो? बी उडोवपाचें. देवाचें उतर जावन आसा बी. आनी ही बी तूं काळजान घाल कोणाच्या. ही बी जमनी काळजान जेन्ना घालताय त्या काळजाक ऑलरेडी देवान हुकूम घातलेलो आहा फळ काडपाक. जायत्या टायम भाव भयणांनो, सिस्टरीन हांव आपणाच्या टेस्टमनीन म्हटलां. आनी बी कित्याक इम्पॉर्टंट ती सांगता. फायनान्शियल आमचे प्रॉब्लेम खूब आसता. चडशे जाणांचे फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसता.
तूं दिसाशी 90% ऑफ द पिपलांक 90% आमचें पॉप्युलेशन आहा तांकां फायनान्शियल प्रॉब्लम. कित्याक फायनान्शियल प्रॉब्लम भावा भयणांनो? हेजेर आमी नियाळ करपाक जाय. बाकीच्या एरियान आमी बरी स्ट्रॉंग आसतात, फायनान्शियल म्हटल्यार तुजो हात सुटना, तुजो हात सुटना. आनी जेन्ना तुजो हात सुटना, तुज्या हातीन बियो आहा, बियो काडून हातीनूच धर. हातीन बी किल्लोंक शकता? तुजेशीन पयशे आहा, पयशे काड आनी हातीनूच धर. आनी देवा लागीं डेली मागे डबल जावन ये, डबल जावन ये, डबल जावन ये. मरोन वयतले डबल जावचे ना, मरोन वयतले डबल जावचे ना. कित्याक देवान कितें सांगलां? बी घे ऑफ. बी हातीन धरून भावा भयणांनो डबल जायना. आनी जायतीं जाणां गिरेस्त सांग सोदतात बियो हातीन धरून, जावचें ना, इम्पॉसिबल. आनी हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता, तुका तर तुज्या फायनान्शियल लायफान तर तुका प्रॉस्पेरिटी पळोवपाक जाय, नाजाल्यार देव सांगता पळय त्यो मान्य करपाक जाय. अशेंच हांव देवाचें उतर दितालो कोणाक. हांवें म्हटलें मलाची 3:10 कितें सांगता? 10 वांटो देवाक दिवपाक जाय. तो म्हणूंक लागलो ओल्ड टेस्टमेंट म्हणूंक लागलो तो. हांवें म्हटलें बरें. जेनेसीस 1:28 कितें म्हणटा? तुका बेसांव घातला वाडोंक आनी चोडोंक, तो घेताय तूं. कित्याक बेसांवाचो न्हू, वाडोंक आनी चोडोंक तो घेताय तूं. तो आदलो कराराचो घेताय तूं. आदल्या करारान जाय त्यो प्रॉमिसीस आहात त्यो सगल्यो घेतात. पयशांचेर येयल्या उपरांत ती आदल्या कराराची म्हणून सांगतात. पूण आदल्या कराराचो देव दुसरो आनी नव्या कराराचो देव दुसरो. तो नव्या करारानूय बरोवन धरलेले आहा हिब्रूज 14. नव्या करारानूय बरोवन धरलेले आहा. आनी लूक 6:38 कितें म्हणटा? गिव and it shall be given. पयलो तूं दी. सर्गीच्या बापायन कितें केलें? आपणाशीन एक बी हाडली, ती ओपली. God so loved the world that he gave. He gave. तेणें दिलो. तूंय बी दी. भाव भयणांनो, आमी बी दिवंक सोदिना, बी वोपोंक सोदिना, पूण आमकां पीक जाय वरती. पीक आमकां जाय आमच्या फायनान्सान, पूण आमी देवाचें उतर म्हणटा पळय तें करूंक सोदिना. आनी अशेंच हांव देवाचें उतर दितालो. आनी ही सिस्टर ऑनेस्ट म्हाजेशीन उलयली. आनी हांवें म्हटलें, सिस्टर म्हणूंक लागली, ब्रदर आमचें अशें फायनान्सान अशें त्रास जाता, अशें 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 जाता. म्हणटात हांवें म्हटलें, सिस्टर पळय 4 भाशेंचे गिविंग्स आसात आनी हांवें हेजेर टिचींग केलां. 4 टायप्स ऑफ गिविंग्स. One is tithe, second is love offering, third is alms, and fourth is first fruit. जेन्ना पयलेच टायम तुका काम लागलें, तूं देवाक दिता. जावं नवी गाडी हाडली, देवाचो उगडास करता, देवा यू आर माय प्रोवायडर, हांव तुका कितें दिता, व्हडलें कितें आहा तें हांव तुका दिता. 4 भाशेंचें म्हटलें हें आसता. हांवें म्हटलें, तूं हें कोत्ताय? ना म्हणूंक लागले, ब्रदर कितें जालें हाणें? तूं म्हणूंक लागलें, आपणें चिंतलेलें म्हणूंक लागलें पयशे दिवपाक. त्याच टायमार म्हणूंक लागलें कितें येयलें आनी ते पयशे आपणें काडले आनी आपणाकूच मोडले म्हणटा आपणें दिवपाक चिंतलेलें तें दिवंक ना. ऑनेस्ट आन्सर दिलो. ऑनेस्ट आन्सर तिणें दिलो. पूण भाव भयणांनो, जें देवाचें तें देवा. तूं उपाशी कित्याक रावनाय डेली? उणें आहा न्हू तुयेशें? तूं पोटभर गोंयात जेयता. तूं रेडी आहाय देवाक उणें करपाक, पूण तूं पोटभर जेयता. हांव तुमकां फायनान्स तुमचो कसो वाडोवंक जाय पळय तो सांगता. हाव टू बी अ गूड सोवर ऑफ द सीड. जेन्ना तूं आनी बायबलान तुमी वाचशात नाल्यार जेजू जायत्यो ओपारी ह्या फेथफूल सर्वंटाचेर दिल्ल्या. म्हजे कोंकणी
बायबल क्लासीन आनी इंग्लीश बायबल क्लासीन तुमी वाचशात जाल्यार ह्यो सगळ्यो ओपारी हांवें शिकयलेल्यो आहा. एवरी पॅरेबल दॅट इज देअर इन द बायबल आय हॅव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन माय बायबल क्लासीस. एवरी पॅरेबल दॅट इज इन द बायबल. कित्याक देवान म्हाका एक दीस ते हें दिलें, भितरल्यान आवाज दिलो की एवरी पॅरेबल अंडरस्टँडींग दिलो. आनी एवरी पॅरेबलाचेर हांवें अंडरस्टँडींग दिलो. देव तुका दिता भाव भयणानो. गॉड ब्लेस्ड यू टू बी अ ब्लेसिंग. देवान तुका दिला दुसऱ्यांक बेसांव जावपाक. तूं तर खायत रावलो देव तुका म्हणटलो हेका बियो दिवन फायदो ना. वो खायत हा हेका आनी आपूण बीव दिवचो. एंड यू स्टॉप युअर ओन ग्रोथ. हांव तुमकां सांगता भाव भयणानो, हांव तेंच काम करता जे 50 वर्स 1990 हांव जॉयन जालो. 2023 जालें हांव तेंच काम करता. पूण आतां म्हाजें सेवींग त्या टायमार सुबेज आहा. त्या टायमार हांव सुबेज पयशे मोडटा. त्या टायमार म्हाजी भुरगीं म्हणटात म्हाका म्हणटात म्हाजी भुरगीं आय एम म्हाजो डॅडी इज अ रिच मॅन. कितें मागता पळय तें हांव दिता तेंकां. म्हाका देवान सांगलां फाल्यांचें चिंतपाची गरज ना. तेज्या उतरार फाटीर हांव फाल्यांचें चिंतना भाव भयणानो. बिकॉज गॉड इज माय प्रोवायडर. ही हॅज शोन मी ही इज माय प्रोवायडर. हे पळयलां तुमी भाव भयणानो हांगर कोणें एकल्यान बसून सांगपाचें 1 रुपया मागला म्हणून. देवान प्रोवायड केला. वी स्पेंड ऑलमोस्ट 2 lakhs for us. God is our provider. He provided through man. हांव म्हणना वयल्यान पडले मनशा कडल्यानूच देवान दिला. पूण आमी उलोवंक ना, देव उलयला तुमचे कडेन. मलाची 3:10 तुमकां हांव टेस्टमनी सांगता. ब्रदर जेसन हे मिनिस्ट्रीन तेणें देवाचो आवाज आयकलो आनी ह्या मिनिस्ट्रीन तेणें आपणाचे पयशे स्टार्ट केले घालपाक. आनी गोंय येवपाचो टायमार तेजी हांगर येवपाच्या टायमार कितें तरी तेज्या टिकेटीचो प्रॉब्लेम जालो आनी ताका एजंटान सांगलें तुजे पयशे गेले म्हणून. तेजें नांव रॉंग मेवलें कितें तरी जालें आनी तुजे 1,90,000 तेणें गेले म्हणून. ताणें म्हाका फोन केलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो ब्रदर म्हणूंक लागलो अशें अशें सांगलां. हांवें म्हटलें जावंकूच शकना. तूं एअरपोर्टाचेर वच म्हटलें भावार्थान. एअरपोर्टाचेर वच भावार्थान आनी तूं म्हटलें गोंया आसतलो आमी दोगूय एग्रीमेंट प्रेयर करुया. आनी आमी दोगांयनी एग्रीमेंट प्रेयर केलें तूं साजे गोंया आहाय म्हणून. जेन्ना भाव भयणानो तो थंयसर गेलो तेन्ना तेणें सगळे आपणाचे पेपर सगळे खूब एजंटांशी तेणें कन्सल्ट केले जायत ना तेजें काम. एअरपोर्टाचेर येयलो हांवें म्हटलें लूक फॉर इट इन मी. द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन दीस द ऑफिसर. द फेवर ऑफ गॉड इज अपॉन मी. थँक्यू जीजस वी आर इन गोवा. आनी म्हणत रावलो आनी गेलो थंयसर कावंटराचेर. सुपर नॅचरली भाव भयणानो तेणें एक्सेप्ट केलें 1,90,000. ना 1,90,000 तेजे रिजेक्ट जाल्ले. ताका परत येवपाक 1,90,000 मोडचे पडपाचे. कितके जाले ऑलमोस्ट 4 lakhs. पूण तेणें देवाच्या राज्यान बी घातलेली. मलाची 3:11 म्हणटा आय विल रिब्यूक द डिवो. देव म्हणटा सैतानान आपूण शिराकतलो. तुका शिराकपाची गरज ना. आपूण तुज्या कडल्यान ताका पयस. त्या पयशांचेर भाव भयणानो देवान बेसांव घातले. तो हांगर येयलो. हांगर येवन तेणें तो हांगर हाडलो आनी ताका विचारलें तूं टेस्टमनी तर ना म्हणूंक ब्रदर तूंच दी. आतां सिस्टर खंय लजली तो येयलो आसा. तो म्हणून तूंच दी म्हणटकूच हांवेंनूच दिली तेजी टेस्टमनी. भाव भयणानो तूं एक बी जी ओंपताय देवाक देव तुका ती बी तुजी केन्नाच विसरना. God does not forget his seed because his seed is the word of God. He never forgets his seed because his seed cannot go unpaid. देवाचे उतर घडले बगर परत येवचेच ना ही गॅरंटी. बिकॉज इट इज एन इनकरप्टेबल सीड. देवाचे उतर जावन आसा इनकरप्टेबल. भाव भयणानो हे बियेक करप्शन लागना. ह्यो संवसारी बियो घातल्या त्यो सगळ्यो येतल्यो म्हणून ना. देवाची बी घडोवन येतली.
ताका लागून वी आर द सोअर ऑफ द वर्ड ऑफ हांव देवाचें उतर आमी हांगर परगडटा. एक वर्स भाव भयणांनो 10 लोक 15 लोक 10 लोक 15 लोक येतात. आनी ह्या वर्सा हांवें सिस्टर शर्मिलाक सांगलें ब्रदर सेबी ह्या वर्सा म्हणलें पावसान आमी बंद करपाचें ना. 5 जाणां वचून येयलीं देवाचें उतर हांगर जातलें. कित्याक एकदां बंद पडली गाडी मागीर त्रास जाता, बॅटरी डावन जाता ती. खूब जाणांक खबर आहा, खूब जाणांच्यो बॅटरी डावन जाल्या. आयजूच जाल्या ब्रदराची डावन. बॅटरी डावन जाता मागीर पावसांत. म्हाजी जाली पोरू मागीर थंयसर म्हाका मोडचें पडलें. कित्याक हांगर येयनासलो. देव म्हणटा ना ब्रेक ना देवाच्या उतरान. ब्रेक घेवपाक जायना भाव भयणांनो. ब्रेक तूं घेवशी तो चार्ज घेता. देवाच्या उतरान ब्रेक ना. एग्जाम्पल दिता सिंपल अंडरस्टँडींग. ही खाली मोडटा हांगरली हांव आनी काडटा आनी हांगर धरता. नेक्स्ट विकान येवन पळोवया कितें जातलें खाणयेचे पयलीं. बरी हां सुट्टेली. आमी जेजू क्रिस्ताच्या भायर गेले जाल्यार आमी कितें जातलीं सुकतेली. आमी कितें करता भाव भयणांनो संडे टू संडे क्रिस्तांव मध्ये आमच्या देवाचें उतर आमच्या प्रोव्हर्ब्स 1:7 हे देवान म्हाका सांगलें प्रोव्हर्ब्साचेर शिकय म्हणून. म्हणटकूच हांव ते दिसा स्टार्ट केलें पळय तेन्ना हें उतर देवाचें पळय कितें म्हणटा. जाणवाय जाय जाल्यार तुका पयली सोरेस्पराची भोक्ती आसूंक जाय. मूर्ख लोक शाणेपणाक मान दिनात आनी शिकोवंकूय सोदिनात. सोरस्पराची भोक्ती म्हणजे फियर ऑफ गॉड. जेन्ना तुका सर्गीच्या बापायचो जेजू क्रिस्ताचो आनी पवित्र आत्म्याची जी भिरांत आसती भिरांत भाव भयणांनो स्टार्ट पॉयंट. तुजे जाणवाय एक देवाची जाणवाय तुज्या भितर येवपाक स्टार्ट पॉयंट भिरांत. आमची भुरगीं आमकां भियेतालो ना. आतां भियेनात भाव भयणांनो. कित्याक आमी माय पायनूय लूज सोडला न्हू. ते येयना नाल्यार घरा गोवा फास्ट घेत नाल्यार ते गोवा फास्ट घेता तेच्या पयलीं तूं घे. भाव भयणांनो तूं पयलेंच चिंत जाय. तो गोवा फास्ट घेतलो तूं देवाचें उतर उलय. आमी तो देवाचें उतर आमच्या भुरग्यांक दिवना. म्हाज्या मायन पायन तर म्हाका देवाचें उतर दिवं नासलें आयज हांव हांगर उबो आसपाचो ना. म्हाज्या मायन पायन तर म्हाका शिकोवंक नासलें देवाचें उतर आयज हांव हांगर उबो आसपाचो नासलो. सिस्टर आलिफान तर देवाचें उतर सुयेनान दिवंक नासलें नाल्यार सुयेना आयज घोडेक हे परिस्थितीन पासून आसपाचें नासलें. घोडेक खाटीरूच आसपाचें. देवाचें उतर दिलें भुरगेपणार म्हणून आयज घोटाळें ना देवाचें. आनी देवाचें उतर उलयल्या बगर घरांतल्या भायर सोडना. ते सांगताले सिस्टर आलिफा सांगताली जेन्ना तिचो तेणें म्हाका फोन केल्लो काय मेसेज केली सिस्टर तिला मेसेज केली काय फोन केल्लो मेसेज केल्ली. हांवें म्हणलें काय गेला आनी ते गेले आपणाचे भावार्थान. हांवें म्हणलें काय गेला काय पवित्र आत्म्यान उलोव म्हण आनी म्हूण द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन. आनी मातशे वक्तान मागीर फोन केलो ब्रदर आपणाचें जाल्यार दुसऱ्यांचें जावन कित्याक तेणेन देवाक उलोव मारूंक ना तेणेन देवाक उलोव म्हणलो. वेन यू कॉल ऑन द लॉर्ड गॉड इज फेथफूल टू आन्सर यू. जेन्ना आमी देवाच्या नांवाक आमी उलोव मारता तेन्ना तो आपूण हा म्हणून तुका सांगता. आय एम हियर रायट नाव हियर. भाव भयणांनो देवाचें उतर सांगता. मॅथ्यू 18:20 दोगां जाणां म्हाज्या नांवान एकठांय जाता थंयसर हांव आसा. ह्या वेळार हांगर आसा जेजू. ह्या वेळार हांगर सर्गीचो बापूय आसा आनी ह्या वेळार हांगर पवित्र आत्माय आसा. कित्याक लागून हांव हे गॅरंटीन म्हणटा कित्याक देवाचें उतर जॉन 23 म्हणटा
खरेंच खरें हांव तुका सांगता, जेन्ना म्हाज्या उतराचो तूं मोग करतलो, म्हाजें उतर तूं जियेतलो, तेन्ना म्हाजो बापूय तुजो मोग करतलो. आनी आमी म्हणजे कोण? बाप, पूत, पवित्र आत्मा. आमी येतले आनी तुज्या भितर बिराड करतले. स्वर्ग खंय जालो? स्वर्ग हांगर जालो. आनी आमी स्वर्ग वयर पळयता, भाव भयणांनी, स्वर्ग तुजो हांगर. देवाचें उतर म्हणटा, द किंगडम ऑफ गॉड इज विदीन यू. लूक 12:32 म्हाका दिसता, आय एम नॉट शुअर, इट इज माय गुड प्लेजर टू गिव यू द किंगडम. देवाचें उतर म्हणटा, इट इज माय गुड प्लेजर टू गिव यू द किंगडम. आपणाचें राज तुमकां दिवपाक म्हाजी खोशी जावन आसा म्हणटा भाव भयणांनी. देव सांगता, आहा न्हू. सुपुल्या हिंडान कसलोच हुस्को दवरूं नाकात, कित्याक तुमकां राज दिवचे म्हूण तुमच्या बापाक खोशी जाल्या. कितके टायम आमचो हात असो आसता, आमचो भार आसता तकलेर, असो हात धरप म्हणटे देवाचेर आनी फातल्यावर. हांव म्हणना भाव भयणांनी सिट्युएशन ना आमकां लायफान, फायनान्साचेर प्रॉब्लम ना आमकां लायफान, सगळ्यांक कितें ना कितें येता. पूण जेन्ना देवाक जेहोवा जायरा म्हणटाय तूं, जेहोवा जायरा म्हणजे गॉड इज माय प्रोवायडर. मनशांचेर हांव पात येचो ना, हांव देवाचेर पात येतलो. भाव भयणांनी, जेन्ना देवाच्या उतरान हांव येयलो, हांवें लोनार वस्तू घेवपाच्यो बंद केल्यो, पूण म्हाका कांयच फुडें जावना. एवरी टायम कॅश ताणें दिले, कॅश वस्तू घेवपाक. कित्याक हांवें म्हटलें, यू आर माय प्रोवायडर. म्हाज्या काळजान म्हाज्या मनान जाल्ल्या ही वस्त घेवपाची, तूं म्हाका दितलो. आनी ती वस्त ताणें म्हाका दिली. आमी लोनान घेतले म्हणटात, कितें जाता भाव भयणांनो, त्या लोनान आमी रोमात रावता. लोन इज अ डिमॉनिक स्पिरिट. Works of the devil. डिमॉनिक स्पिरिट भाव भयणांनो. ना तुजेशीन उगी राव आनी देवाक म्हूण तूं म्हाजो प्रोवायडर. तूं म्हाजो दिवपी, सगळें तूं म्हाका दिता. आनी सुपरनॅचरली भाव भयणांनो तुका वाट ओपन जाता. सुपरनॅचरली तुका वाटे ओपन जाता. कित्याक देवाक तुवें जेन्ना व्हरतो जागो दिलो तेन्ना. आनी एक सांगूंक सोदता भाव भयणांनो, जेन्ना आमी हांगर स्टार्ट केल्लें, इतक्याच कुडक्याक लोक बसतालो. हांव हांगर उबो रावतालो, हांगर इतक्याच कुडक्याक आमचें स्टार्ट जातालें. थंयसरल्यान हांगर पावलो, हांगरल्यान हांगर पावलो, हांगरल्यान थंय पावलो. तो सगलो लोक बरो कंप्लीट जालो. आतां खुर्च्यो घालपाक जागो ना. मागीर खुर्च्यो हांगर घालपाक स्टार्ट केल्यो, खुर्च्यो हांगर घालपाक स्टार्ट केल्यो, खुर्च्यो हांगर घालपाक स्टार्ट केल्यो. पूण देवान तर आमकां पयले 100 लोक दिल्लो भाव भयणांनो, आमचेशीन कंट्रोल करून जावपाचो नासलो. कित्याक आमच्या बोल्सान दमडी नासली. आमी आमचे पयशे मोडून आमी करताले. सिस्टर शर्मिला आपणाचे पयशे मोडटाली आनी स्नॅक्स दिताली. सिस्टर कोरीन दिताली एका विकाक सिस्टर जोनिना दिताली, आनी गोडोसो आमी स्नॅक्स दिताले. पूण आतां देवान कितें केलें, सारकें थंयसरल्यान हांगर हाडलो, हांगरल्यान हांगर हाडलो, हांगरल्यान हांगर हाडल्या उपरांत म्हाका म्हणूंक लागलो 31 डिसेंबर 2022. केन्नाच विसरचो ना ही तारीख, मरोसोर ही तारीख हांव विसरचो ना. देवान म्हाका म्हटलें, हेज्या फुडें तुका आनी पयशे मोडपाची गरज ना. हेज्या फुडें तुका आनी पयशाची मोडपाची गरज ना. तुका पयशे हांव दितलो. आनी भाव भयणांनो, आयचो दीस पासून 6 म्हयने जाले, 1 रुपया पासून उणो पडोंक ना. हे पासून देवान दिलें. नाजाल्यार आमी ज्या जाग्याचेर वयता, ज्या जाग्याचेर आमी वयता, कितके टायम मागता पयशे. आमकां हें घेवपाक जाय, आमकां तें घेवपाक जाय, कितके टायम पयशे मागता. चालूच आसता न्हू पयशे मागप. पयशे मागप चालूच आसता.
आमकां हें करपाक जाय, आमकां तें घेवपाक जाय, आमकां हें घेवपाक जाय. देवान म्हणलें तूं म्हाजें काम कर, आपूण तुजें काम करता. तुका पयशे जाय मरे, तूं म्हाजें काम कर, पयशे दिवपाचें चॅनल हांव तुका तयार करतलो. भाव भयणानो, हांव मनशांक वळखना ते मनीस आदार दिता. केन्ना हांवें तांकां पळोवंक ना, केन्ना हांवें तांकां हांव वळखप पासून ना, त्या मनशांनी हे मिनिस्ट्रीन पयशे घातले. एक दीस पासून हांव तेंच्याशी उलोवंक ना, डायरेक्ट काडून पयशे मिनिस्ट्रीन घातले. कशें? देव उलयता. आनी देव उलयता तेन्ना तुजेशीन रावंक जावचें ना भाव भयणानो. इम्पॉसिबल तुजेशीन देव उलयला जाल्यार ते पयशे तुज्या हातीन धरून रावपाक. हो ब्रदर जेसन जेन्ना हांव तेजेशीन म्हाका म्हणलो कितेंय कर म्हणूंक लागलो, तुजो पयलो बँक अकावंट नंबर दी, मागीर उलोवया. 3 दीस जाले म्हणूंक लागलो, आपूण न्हिदोंक ना, आपणाक आनी नाका, आपणाक आयज 4थो दीस न्हिदोंक जाय. हांवें मागीर ताका म्हाजो बँक अकावंट दिलो. इमिजिएटली ताणें आतां उलय म्हणून, आतां उलय. कित्याक ताका थार जायनासलो भाव. तसोच आनी एकल्या भावाशीन उलयलो. हांव कित्याक लागून सांगता भाव भयणानो, तूं देवाचें काम कर, देव तुजें काम करता. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all other things will be added unto you. उतर घडोवन येवपाकूच जाय. तूं तेका सोद, तूं तेजें सोदपण सोद, तूं तेज्या फाटल्यान धांव, बाकीचे सगळे तो हाडून तुका दिता. सुपरनॅचरली मागपाची गरज ना भाव भयणानो, गरजूच ना मागपाची. आनी केन्ना आमी मागचेय ना, कोणाशीनूच मागचें ना. पूण आमी सगळ्या हांगर बरो ट्रिटमेंट दितले. एकल्याशीन तुमचेशीन आमी उलयतले. हांगर वयता पळय तेन्ना तुमी हांसते तोंड घेवन वयतले. कित्याक देवान सांगला तूं म्हाज्या मोगाचें फळ, मोग घे. म्हाका भाव भयणानो एकलोच उलोवपाक त्रास जाताले. मागीर हांवें सिस्टर शर्मिलाक सांगलें, पळय म्हटलें हांव एकलोच उलयता, तूं मातसो आदार, तुवें मातशी भायर सर. ती म्हणूंक लागली ओके ब्रदर, आपुणूय पळयता, तूं थंयसरूच उरता उलोवपाक. मागीर ती येयली भायर. मागीर हांवें सिस्टर प्रिसिलाक सांगलें, सिस्टर तूंय यो, आमकां मातसो आदार दी. कित्याक आमची सिस्टर कोरीन गेली, ती आतां ओमानान आहा. म्हणटच आमकांय जाय न्हू आदार, सगळ्यांशीन उलोवपाक जाय न्हू. कोण हांगर येता आपणाचे प्रॉब्लम घेवन सोल्युशन दिवपाचें काम आमचें. आनी आमकां गॅरंटी आहा भाव भयणानो, कोण हांगर येता तो आपणाची मिलाद घेतल्या बगर घरा वयचोच ना. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. बरें, कोणाक कितें मागण्याची बाबतींत गरज आहा? प्रेज गॉड. नाजाल्यार कोणाक आहा गरज नाल्यार फुडें या. कित्याक लागून आपयता भाव भयणांनी, आमची मातशें दुसरे भाशेन आमी आयकपाक रेडी आहा. आमी आयकपाक रेडी आहा. पूण एकदां तुवें एकदां प्रॉब्लेम सांगले पुतून मागीर आनी सांगप ना. एकदां आमी तुजो प्रॉब्लेम आयकपाक रेडी आहा, तुका सोल्युशन आमी दितले. तुवें कितें करूंक जाय पळय तें. आनी देवाच्या उतरान इतकी पदवी आहा, तें सोल्युशन तूं केल्या उपरांत तें वाडत येता. आमी आयकपाक रेडी आहा म्हणटकूच तुमी कितेंय आसून तुमचे प्रॉब्लेम तुमी आमकां सांगूंक शकता. कित्याक जेजूनय आयकले. जेजून जेन्ना चलोन वयतालो तेन्ना तो म्हणूंक लागलो, दाविदाच्या पुता म्हाजी काकूट कर. उलो मारलो जेजू, दाविदाच्या पुता म्हाजी काकूट कर. जेजू थांबलो आनी विचार म्हणलो तेका कितें. आनी तो म्हणूंक लागलो आपणाक दिसती पडना. आनी त्याच टायमार देवान म्हणलें रिसीव सायट. प्रॉब्लेम सांगले म्हणून काय वायट ना भाव भयणांनी, पूण रिपीट करीत रावपाची गरज ना. कित्याक रिपीट केल्या उपरांत आमी कित्याक जिबेर पदवी आहा. म्हणटच कोणाक कितें प्रॉब्लेम आहा हांगर या. इंडिविज्युअली तुमकां मेळपाक जाय. सिस्टर शर्मिला, सिस्टर जोनिना, सिस्टर प्रिसिला आहा हांगर, येवन उलया. आनी जायत्यो भाव भयणांनो तुमकां हांवें टेस्टमनी सांगूंक शकता. गेल्या विकान आमी हांगर मागणी केल्ली, जायत्या जाणांचे तांकां ऑलरेडी तेंची मिलाद मेवली. ऑलरेडी मेवली. जायती जाणांनी कन्फर्म पासून केल्या सिस्टरीक फोन करून, आयज येवंक ना ती हांगा.
आंगोर मागले, भुरगो घरा हाडलो, भुरगो घरा कडेन बरो जालो. जेजूच्या टायमार जाल्ले ते आतांय जातले भाव भयणांनी. तो मनीस हांगर येवपाक जाय म्हणून गरज ना. सेंचुरियनान कितें केल्लें? तूं फकत उतर उलय, म्हाजो सेवक थंय बरो जातलो. तेंच घडलें भाव भयणांनी. हांगर मागणें केलें, घरा कडेन चेडो बरो जालो. त्या टायमार जालें नाजाल्यार ह्या टायमार जातलें. कित्याक जातलें? जेजू सदां काळ तोच. आयज, काल आनी सदांच काळ तोच जेजू चेंज जावंक ना म्हणटो त्यो मिलाग्री कंटिन्यू उरतल्यो. कोणाच्या आहा कितें नाल्यार याद फुडें ना नाल्यार मागणें करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. सर्गीच्या बापा, ह्या वेळा खातीर तुका आर्ग आनी महिमा दिता. जेजू क्रिस्त, तुका ह्या वेळा खातीर आर्ग आनी महिमा. पवित्र आत्म्या तूं आमच्या भितर देव, तुका आर्ग आनी महिमा. हे भयणीचे टेस्टमनी खातीर तुका आर्ग आनी महिमा. तेज्या चेडवा खातीर तुका आर्ग आनी महिमा. तेज्या घोवा खातीर तुका आर्ग आनी महिमा. आनी जायत्यो ज्यो टेस्टमनी हांगर येवन लोक दितले तेज्या खातीर तुका आर्ग आनी महिमा. फुडल्या विकान आमी टेस्टमनी आयकतले, ते टेस्टमनी खातीर तुका आर्ग आनी महिमा. आनी जेजू सगळी तुजी वर्जां जे तुजे उतर आयकपाक हांगर येयल्ली आनी हे उतर तेंच्या बऱ्या काळजान गेला म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. तुजे उतर जावन आसा जिवे उतर जेजू. आनी हे जिवे उतर तेंच्या भितर ह्या वेळार काम करता. कसले तेंच्या आंगान पिडा आसा, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हे पिडे लागीं हांव उलयतां. तुका एक कुडीन कसलोच अधिकार ना, कित्याक ही कूड जावन आसा जेजू क्रिस्तान मागलेली कूड. ताणें ती पवित्र आत्म्यान विकती घेतलेली आसा. आनी जी जेजू क्रिस्तान विकती घेतलेली आसा ते कुडीचेर देवसारा तुजो कसलोच अधिकार ना. तुवें आमकां विकती घेवंक नाय, जेजून आमकां विकती घेतलेली आसा. जेजू तुजो फावोर हांव तेंचेर उलयतां. तुजी पेकोणी हांव तेंचेर उलयतां. जेजू तुजें उतर म्हणटा, तुवें तुजे कुडीन आमचे पातो केले आनी तुजें सोंतपण तुवें आमकां दिलें. तुज्या गायांनी आमी बरी जाल्या. जेजू तुज्या गायांनी ओत्मीकपणान ती बरी जाल्या, कुडीन ती बरी जाल्या आनी तेंच्या पयशांनी तेंकां पेकोणी मेवल्या म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. आनी सगळी जी मागणी केल्या ह्या वेळार कसलेय तुज्या आंगान दुयेंस आसा, ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ते तुजे कुडींतल्या भायर गेला. विश्वास कर, कितेंय आसूं तें, कॅन्सर आसूं, ट्युमर आसूं, इन्फेक्शन आसूं, कसलेय तुज्या आंगान दुयेंस आसूं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ह्या वेळार कसलेय तुज्या आंगान दुयेंस आसूं, ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ते भायर आनी सुबाम जिवीत तुज्या भितर. आनी हे जिवीत पवित्र गो जेजूचे तुज्या भितर व्हांवता आनी तुका गोठाय दिला म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. ही सगळी आमची मागणी जेजू तुवें आयकलें म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. ही आमी सगळी मागणी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज गॉड. बसा.